थँक्यू जीजस. सगळीं दोळे बंद करुया. सुर्गींच्या बापा, तुका अर्गां, तुका वाखाणणी, तुका दिनवासनी ह्याच्या दिसा पासून. अर्गां तुका जेजू, तुज्या मोगा पासत, तुज्या बलिदाना पासत तुका दिनवासता, तुका अर्गां दिता. दीस आनी रात पासून तुका अर्गां दिली जाल्यार हें उणें सोमया, कित्याक जें तुवें केलां तेजें इल्लें पासून आमकां फावना तें आमी करपाक, जें तुवें आमच्या पासत केलां पळय तें. हें सगळें तुज्या कर्तुत्वाक, सगळें तुज्या सॅक्रिफिसाक आनी सगळें जें तुवें बलिदान तुज्या कुडीचो मार तुवें घेतलोय, रगत तुवें वारयलें. आनी आयज आमी सोत मानता तुज्या रक्ता उदेशी आमी नितळ जाल्या, तुज्या गाया उदेशी आमची पेकवणी जाल्या. ज्या दुस्मानाच्या चोपक्यान आमी आसलेलीं तुवें आमकां सोडयल्या म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. आमच्या भावार्थाचे दोळे तुवें उक्ते केल्याय तुजी शिकवण शिकोवंक म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. दिनवासता तुका पळयत आत्म्या, तूं आमच्या सांगाता आहाय, तूं आमकां शिकयताय, तूं आमकां जाणवायेन भरताय. जी जाणवाय बापा थावन येता ते जाणवायेन तूं आमकां भरताय म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता. कसलेंच अविस्वाशीपण, अभावार्थीपण कितें आयज ह्या सुवातेचेर आसा, जेजूच्या नांवान तें बांदून घालता आनी हे सुवातेंच्यान भायर आमी पयस उडयता. आनी आमचे भावार्थाचे दोळे, नितीवनपणाचें काळीज आयज आमी उक्तें दवरता. तुज्या उतराची सोजमणी अदीक आनी अदीक, चड आनी चड आमी घेवंक तुका आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके ओके. सो कितें शिकले आमी इतल्या दिसांक? देवाचो मोग. तुमी सांगात आं, देवाचो मोग. देवाच्या मोगा भितर, मनशाच्या मोगा भितर अंतर इन द सेन्स द डिफरन्स बिटवीन गॉड्स लव एंड अ ह्युमन लव. आनी आमी शिकल्या देवाक आमी कशे भाशेन दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय पळय तो, संवसारी मोगा भाशेन वो देवाच्या मोगा भाशेन. अंतर कितें आहा? देवाच्या मोगान देव आपणाक कितें मेवतलें तें देव चिंतिना, पूण देवान मोग केलो. गॉड डजंट वॉन्ट, he never waited for you to do something and then he will love you. God just loved you. देवान आमचो उदारपणान मोग केलो. कांयच आमकां पयलें कोर म्हणोंक ना, पयलो मोग केला. आनी आतां जाय देवाक आमचें ओबिडियन्स. आमी देवाच्या उतराक मान दिलोलो देवाक जाय. विस्वाशी हय, विस्वाशीपणान आमी देवाच्या उतराक मान दिलोलो, स्वत मानलेलें आनी तेजें उतर मानून त्या उतरा प्रमाणे जियेलेलें देवाक जाय. समजता? पूण देवान तें करच्या पयलो आमचो मोग केलो. आमच्या जिवितान आमचो मोग कसो आहा? तूं पयलें कर, मागीर हांव मोग करता. तेन्नाच म्हाका गमतलें तुका म्हजो मोग आसा वो ना पळय तो. सो गॉड्स लव इज अनकंडिशनल. Human love is conditional. You do something for me, you prove something for me, then I will love you. Correct? देवाचो मोग ते भशेन ना. देवान मोग केला उदारपणान. ताका शीम आनी मेर ना, मीत मेर नासलेलो. जेजूचो मोग, ताचो माय मोग मीत मेर नाशिल्लो. आयकला तुमी? ओके. ताचो माय मोग मीत मेर नाशिल्लो. अनकंडिशनल. येस, देर इज नो कंडिशन केला. आयज देव आमचे कडल्यानूय आमी तोच मोग, तेच भशेन मोग आमी दुसऱ्यांचो केलेलो देवाक जाय. जेजून आमकां तेंच शिकयलां, जें हांवें केलां तें आतां तुमी करात. जेजून उदारपणान आमचो मोग केला. हय, जेजू म्हणटा तेच भशेन तुमी दुसऱ्यांचो मोग कर. तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आनी तो मोग करूंकूच आमकां पयले सुवातेर आगोड जाता. कित्याक? आमकां मोग करच्या बदलाक दुसऱ्याच्यो करुण्यो दिसती पडटा. करुण्यो दिसती पडना तेंच्यो? कितें पळय आमचे वस्तूंकी तेंच्यांनी कितें केलां पळय, त्यो करुण्यो दिसती पडटा आनी आमकां मोग जायना.
कित्याक मोग जायना कित्याक आमी कितें पळयता तेंच्यो कोरण्यो. पूण जरी तर हांव जेजूक पळयतां त्या कोरण्याच्या बदलाक जेजूक पळयतां मोग करूंक सोंपें सोंपें. पूण तेका लागून हांवें कोणाक पळोवचें पडलें? जेजूक पळोवचें पडलें ना. आतां जेजूक पळयता आसतना जेजूक हांव कसो पळयतां? खुर्सार पळयतां. जेजून कितें केलां पळय तें पळयतां. आतां इतलीं वर्सां जेजू जियेलो खरो, पूण तो जियेलेलो त्या निमाण्या दिसा पासत. इतलीं वर्सां जल्मलोलो थिंगासान ते निमाणें वर्स 30 आनी 3 म्हणोया तो वेळ पासून जेजू इतलीं वर्सां जियेलेलो, इतलें शिकोवन आमकां सर्गीची शिकोवन आमकां शिकयली, सर्गीच्या राजाची शिकोवन आमकां शिकयली, त्या निमाण्या दिसा पासत येयलोलो. जाल्यार तो निमाण्या दिसाचो आमकां उडास आसूंक नाका जिवीतभर आनी सासणाच्या सासणाक आमकां, कित्याक आमची सुटका जाल्या ताच्या मरणा उद्देशी. सारकें? आमची सुटका तो मरच्या पयलींच जालेली. सो आमी कितलो नियाळ करूंक जाय त्या मरणाचेर. कित्याक हांव बोगोर बोगोर प्रेशर घालतां जेजूच्या मरणाचेर? कित्याक आमची सुटका जाल्या त्या मरणा उद्देशी. समजता? सो आमी आमच्या जिवितान कोण आमकां त्रास कोश्ट करता, थँक्यू, त्रास कोश्ट करता ताजेर आमचें शितीर आसूंक जाय की जेजूच्या सॅक्रिफिसाचेर, जेजून जी कोरणी केल्या आमच्या पासत त्या हेजेर आसूंक जाय. सो जेन्ना म्हजें ध्यान, म्हजें मन जेजूच्या खुर्सार, जेजूच्या मरणाचेर आसतलें तेन्ना म्हज्या जिवितान ज्यो ओस्कोतकाय आहा त्यो ओस्कोतकायचेर म्हजें आनीक शितीर आसचें ना. म्हाका म्हज्या जिवितान म्हजो गोर्व म्हणटा तो, गोर्व म्हणजे आमकां कितें दिसता? गोर्व म्हणजे एके भाशेन गोर्व म्हणजे एक प्रायड, इंग्लिशीन प्रायड म्हणुया. आतां गोर्व म्हणजे तुमकां तेजी सोजमणी कितें येता सांग पळया? गोर्व म्हणजे कितें सोजमता तुमी? सांगा तुमकां कितें सोजमणी आसा? तूं आज फाटीं कित्याक बसली? ह्यो फुडल्यो कदेली हांव सायडीक काडटा आतां. ओके, गोर्व म्हणजे कितें सोजमता आमी? सांग सिस्टर. गोर्व म्हणजे कितें? आपूण व्हडलो सोजमता, म्हजें तेंच खरें. ओके, आनी कितें सोजमता? हय, आपणाक व्हडलो सोजमता म्हणजे म्हजें असलें आनीक कोण ना न्हू. आनी कितें? गोर्व म्हणजे कितें? उसका अर्थ क्या है? घमंडी मतलब गर्व. गोर्व कोंकणी में हो गया, घमंडी हिंदी में हो गया ना शायद. तो उसका डेफिनेशन क्या है? गर्व अपने आप को बड़ा समझता है. ओके, और आनी कितें? गोर्व म्हणजे आमी सोजमता की मुको हें आहा तें आहा. ओके, म्हाका सांगात न्हू. सो ताका गोर्व चडटा म्हणटा न्हू आमी, गोरवान भरता म्हणून ना. संवसारी हितून आमी म्हणटा आतां गोर्व चडला ताका, सगळें जालें तेजे कडेन, घर जालें, गाडयो जाल्यो, बंगले जाले, आमी गोरवान भरला म्हणटा न्हू. पूण हो गोरवान भरला म्हणपाक केन्ना येता? जेन्ना ताच्या स्वभावान ज्यो बदलावण्यो जाता पळय तेन्ना आमकां गमन येता की गोर्व जाला. आतां एक मनीस सादो आसलेलो, गिरेस्तकायेन बोल्लो, सगळें जालें, पूण तो पळय कहो पयलो आसलेलो तो तोहोच आहा, ताका म्हणूं येता आपूण गोरवान बोल्ला म्हणून. सो गोर्व आमी म्हणटा एक गिरेस्त मनशाक. अशी आमकां सोजमणी आहा हो ना? चडशी आमकां सोजमणी संवसारा प्रमाणे गोरवाची आमकां सोजमणी कितें आहा? गोर्व म्हणजे एक मनीस आसता गरीब दर्या, आनी तो गरीब मनीस सडनली गिरेस्त जाता, जावं कसोय कामा धंद्यान सक्सेस जाता, गिरेस्त जाता, पयशे जाता, सगळें जाता, गाडयो आहा, बंगले आहा, सगळें गिरेस्तकायेन बरें बरें रोप आहा, सगळें न्हेसता, बरो भोंवता. आनी आदीं पळय तो जे भाशेन आपणाच्या फ्रेंडा बरोबर मिक्सअप जातालो, आतां तो जायना. सारकें? आतां तो जायना. तेजें उलोवप मातशें, पयलो तो मातसो हो उलयतालो, आतां मातसो तो हो जाला. म्हणटा न्हू कलर मातशें टायट जालें तेजें आतां. सारकें म्हणना आमी म्हणटा. जेन्ना आमी पळयता तेजे स्वभाव पळय आहा त्या स्वभावान जाल्या बदलावणी, तेन्ना आमी म्हणटा आतां हेका गोर्व जाला पयशांचो, घराचो, गाडयेचो वो कित्याचोय. सारकें? आतां गोर्व तर गिरेस्त मनशाक आहा, गरीब मनशाक आनी गोर्व आसो येता? गरीब मनशाकूय आसता. हांव चड गरीब म्हणून रागाचो? गरीब मनीस रागान आसता? गरीब मनीस खालतो आसता न्हू, रागानूय आसता गरीब मनीस. वय कितें कोत्ता?
गरीब मनीस आनी ताकद ना जाल्यार गर्व ना. ताकद ना जाल्यार गर्व ना. ब्रदर तूं सांग कितें तरी गर्व म्हणजे कितें आयडिया ना. ओके सो आमी सजमता संवसारान गिरेस्त मनीस जेन्ना जेन्ना गरीब आसलेलो जावं गिरेस्त जालो जेन्ना ताजो स्वभाव बदलता तो गर्वान बोल्ला. सारकें एक पयलींसान गिरेस्त आहा आनी गरीबाची तो काकूत करिना गरीबांक पावयना म्हणून तो बोल्ला गर्वान अशें म्हणटात आमी न्हू. आनी गरीब बाबडो शेतान वयता काम करता आपणाचें पोट भरता सारकें ताका गर्व आसता ना म्हणटात आमी. सारकें गरीबाक गर्व आसूंक जाता ना न्हू. तुका जाला केन्ना गर्व ना जावंक ना न्हू. ओके देवाच्या उतरा प्रमाणे गर्व म्हणटा पळय तो गरीबाकूय आसता गिरेस्ताकूय आसता. पूण इतलीं वर्सां आमी सजमतालीं गिरेस्त जेन्ना गरीब एक गिरेस्तकायेन भरता जेन्ना तो आपणाक आतां तो गिरेस्त सजमता आदीं कोणाशेन उलयतालो आतां तेंच्या कडेन उलयना आपणाच्या लेवलाचेर कोण आहा तांकां जापायता दुसऱ्यांक जाप करिना आमी म्हणटा हो आतां गर्वान बोल्ला. उदाहरण घेवया एक शेतकारी धरया. एक शेतकारी सारको गरीब शेतान तर तो काम करिना जाल्यार ताजें घर चलना. सो ताका आमी गर्व म्हणूं येता ना. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे जोरी तर हो शेतकारी आपूण गरीब म्हणून सदांच चिंता हांव गरीब म्हजे कडेन हें जायना दीस आनी रात तो आपणाचेंच चिंत्ता न्हू तेन्ना त्या मनशाक म्हणटा गर्व आहा. करेक्ट ब्रदर वॉट यू सेड. प्रायड इज when you think only about yourself. You give the first priority for yourself. All the time, yourself is in the center, whether you are poor, whether you are rich. समजता गर्व म्हणजे एक प्रायड म्हणजे तूं फकत तुजेंच चिंता. तूं गरीब आसूं तूं गिरेस्त आसूं पूण तुज्या सेंटराक तर तूं जेजूक दवरिनाय दुसऱ्याक दवरिनाय पूण तूं आपणाकूच दवरता तो जावन आसा एक गर्व. सो गरीबाक गर्व आसूंक जाता आतां समजलें. एक गरीबान म्हणोंक जायना. तुमी पळयलां एक गरीब केन्नाय म्हणटा आमी 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 बायबलांतलें उदाहरण घेता. गिरेस्त आहा तो स्वर्गार वयचो ना पूण गरीब आहा तो वयतलो. आयकलां केन्ना खूब आयकलां आमी पयलें खूब फाटी आयकलां. कित्याक आमी लाजरासाची स्टोरी पळयता. तो भिकारी भायर आसता तो अब्रामा कडेन आसता आनी वो गरीब गिरेस्त आसलेलो तो लाजरास न्हू तो हां तो लाजार आसता तो इफेनान पडटा. सो आमकां कितें सजमणी येता गिरेस्त आहा तो इफेनान आसता गरीब आहा तो स्वर्गार आसता. बट इन ऑल द केसीस इट्स नॉट लायक दॅट. गरीबूय इफेनान वचोंक शकता केन्ना जेन्ना तो आपणाक इन द सेंटर कितें म्हणटा आपणाचेंच चिंत्ता आपणाकूच पयलो वयलो जागो दिता आपणाचेंच चिंता. जेजूची खबर ताका ना तो मनीस आसा गर्वान. पूण संवसाराच्या नदरेन आमी गर्व म्हणजे कितें शिकल्या कोण गिरेस्त आहा आनी व्हडलेंच सजमता तोच गर्व. गरीब पासून गर्वान आसूंक जाता. कित्याक गर्वाचो अर्थ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकता. गर्व म्हणजे तूं तुजेंच चिंता तूं तुकाच पयलो वयलो जागो दिता. आतां अब्राहम गरीब आसलेलो ताच्या जिवितान गरीब आसलेलो ही वॉज रीच. अब्राहम गरीब आसलेलो अब्राहम रीच आसलेलो. सो आतां तो रीच आसलेलो म्हणजे तो गर्व आसलेलो ताका. आतां तर आमी म्हणटा गिरेस्त आसता ताका गर्व आहा आनी देवाक कोण मानवलेली आसता तांकां गिरेस्त काय ना अशें तर आमी चिंता जाल्यार अब्राहम गिरेस्त आसलेलो म्हणजे तो गर्वान आसलेलो ना. इवन दो ही वॉज रीच he in his center he gave God the first priority. आमकां कशें गमता ताणें देवाच्या उतराचेर पातयलें. ही बिलीव्ड इन गॉड. समजता. सो हे कॉन्सेप्ट पळय आमचे तकलेन हा गिरेस्त आहा तो गर्व गरीब आहा तो खालतो ना. गिरेस्त गरीब आहा तो खालतो गोडेक आसत
पूण तो खालतीकाय दाखयता म्हणजे म्हाजे कडेन कांय ना, म्हजेंच चित्ता, हांव तसो, हांव हें, हांव तें, म्हणजे सगळें आपणाचें चित्ता तो मनीस आहा गर्वान. समजलें तुमकां? डू यू अग्री? कितें कन्फ्युजन जाता हिंगासर? ना. ओके. देवाच्या उतरा प्रमाणे देव आमकां म्हणटा, देव उबारता खालती मनशाक. ना म्हूण बरोवंक ना गरीब, ना बरोवंक ना गिरेस्त. देव उबारता. गॉड रेज द हंबल. समजता तुमकां? गॉड रेज द हंबल. हंबल म्हणजे कितें? आपणाक फाटीं दवरून, आपणाक फाटीं काडून दुसऱ्याक पळय कोण पयलें कितें करूंक वयता, दुसऱ्याचें पयलें कोण पळय चिंता. आतां जेजून सदांच आपणाक फुडें घातलेलो, आपणाचें चिंतालो जेजू. चिंतला जेजून आपणाचें? कितें केलें जेजून? दुसऱ्याचें म्हणजे कोण दुसरो तो? म्हजें आनी तुमचें, आमचें चिंतलें आनी तो खुर्सार आपणाचो प्राण दिवपाक तयार जालो. जी बापाची येवजण आसली ती पुरी करपाक, ती कंप्लीट करपाक, तें फुलफील करपाक जें मिशन आसलेलें तें करपाक तो फुडें सरलो. कित्याक? जेजू सदांच म्हाका आनी तुका पळयतालो. फर्स्ट दिसा आमी पळयलां सामारिटन वुमनाचें, सारकें? आतां सामारिटन वुमन कितली पातकान जियेताली? जिये नासलेली आनी तिका खबर नासलेली आपूण पातकान आहा म्हणून? आहलेली न्हू. जे पातक ती पळय पातकान जी पळय ती जियेताली त्या पातकाक फारीकपण आहलें? नासलें? कोण ना म्हणटा? फारीकपण आहलें न्हू. ज्या पातकान ती जियेताली सामारिटन तिका फारीकपण नासलें? आसलें. पूण जेजून तिका फारीकपण दिलें? कितें दिलें जेजून? जेजून दिलें? मोग दिलो. मोग म्हणजे बोगसोणें दिलें. आतां जेजून तिका बोगसोणें दिता आसतना अशें घडलें काय की तिच्या पातकाचें फारीकपण कॅन्सील जालें? कोण वय म्हणटा? वय म्हणलें म्हणून कांय ना, पूण आन्सर दिवंक जाय. ऑन वॉट बेसीस यू सेड येस? ना म्हणलें प्रॉब्लेम ना. ऑन वॉट बेसीस यू सेड नो? When you say yes, when you say no, there has to be a reason. Correct? If I say something, I have to give you the answer from the written word of God. I cannot come and हांव हिंगासर उबें रावन म्हाका जाय तें हिंगा कितें येता म्हज्या तकलेन तें उलोवपाक जायना. म्हज्यान तुमकां एविडन्स दिवंक जाय जें देवाचें उतर. आतां जेन्ना ही सामारिटन पातकान जियेताली, आतां तिका खबर आसली आपूण पातकान जियेता, तिका खबर आहा ह्या पातकाचें फारीकपणूय कितें आहा पळय तें. नका आहली ती? सगळे जाणां आहली ती. कित्याक लागून ती पब्लिकान अशी भायर भोंवन आसलेली? कित्याक तिका एक खालतेपण आसलें, उणेंपण आसलें. तिका खबर आहा म्हाका फावो ना लोकां मदें उबें रावपाक. आय एम नॉट वर्दी बिकॉज आय एम अ सिनर. शी न्यू दॅट शी इज इन सिन. इन द सेम वे जीसस ऑल्सो न्यू दॅट शी इज इन लिव्हिंग इन सिन. जेजूक पासून खबर आहा ती पातकान जियेता आनी तिवूय जाणा आपूण पातकान जियेता. पूण आतां जेन्ना तिका जेजू मेवता, तुमी स्टोरी सगळी जाणा न्हू फर्स्ट दिसा, पुतून आमी थिंगा वचया नाका, तेचेर मातशें शिकया. सो जेन्ना जेजू म्हणटा तिका, जेन्ना जेजू तिका ते बांयचेर मेवता तेन्ना ती येता. जेजू खबर आसली तिजो टायम न्हू. अकॉर्डिंग टू दॅट ही वेटेड फॉर हर ओवर देर बिकॉज जेजूक तिका सल्वेशन दिवपाकूच जेजू थिंगासर गेलोलो. तिका नेवें जिवीत दिवपाकूच जेजू त्या सुवातीचेर गेलोलो. सारकें? सो जेन्ना ती थिंगासर येता, जेजू तिका आपणाचें जिवें उतर सांगता. सांगना? सांगता. तें उतर आयकोन ती उतर स्विकार करता आनी ती म्हणटा कोणाची आमी वाट पळयताली तो तूंच म्हणटा. सारकें? सोडवणदार तूंच म्हणटा आनी ती सोत मानता. आतां ती सोत मानल्या उपरांत तिजें पातकाचें बोगसोणें जालें? जालें न्हू. तिजें पातकाचें बोगसोणें जालें, पूण पातकाचें फारीकपण कॅन्सील जालें? कित्याक ना? तें फारीकपण जेजूच्या एकाउंटान एड जालें. जेजून तिका फारीकपण दिलें. फारीकपण दिलें, पूण जेजू जाणा ते जेजून तिका बोगसोणें दिलें, पूण त्या पातकाचें फारीकपण जेजून आपल्या एकाउंटार घेतलें. कित्याक जेजून फॉरगिवनेस दिलें, जेजून बोगसोणें दिलें, बेश्टेंच फ्री दिवंक ना. ही पेड फॉर दॅट. समजता? जेजून तिच्या पातकाचें फारीकपण आपल्या एकाउंटान एड केलें. समजता?
सो जेन्ना आमी म्हणटा आमकां पातकांतल्यान सुटका मेवल्या, आमकां पातकांतल्यान बोगसोणें मेवलां, बेश्टें मेळोंक ना, समबडी पेड फॉर दॅट. हू इज दॅट? Jesus. So she was set free, she was delivered, she was set free from the bondage of sin, that Jesus paid for her sin. जेजून तिजें फारीकपण दिलें. आतां जेन्ना जेजून तिच्या पातकाचें फारीकपण आपणें दिवपाक तो तयार जालो, तेणें म्हणलें तूं वच, म्हणजे उतर दिलें, उतर स्विकार केलें. जेन्ना जेजूचें उतर तिणें मानून घेतलें, धांवून गेली गांवांत आनी ती जावन पडली एक प्रवादी. गेली आनी जेजूची खबर तिणें गांवांत सगल्यांक सांगली आनी लोकांक एकठांय केलें. आतां उतर तर तिणें जेजूचें स्वत मानूंक ना, जिवीत बदलूंक ती तयार जावंक ना, वचोन ती उतर सगल्यांक सांगपाची, लोकांक एकठांय करपाची. आयज पासून आमी जेजूची बरी खबर आयकोन कितल्या लोकांक आमच्या जिवितान एकठांय केल्या? आमी आमच्या जिवितान कितल्या लोकांक आयज पासून एकठांय केल्या जेजूची खबर आयकोन? उतर म्हणटा जेजून कुर्सार मरोन आमकां सगल्यांक पातकांची सोडयल्या. म्हाका सोडयला तें सोडयलां, पूण सगल्यांक म्हणटा. आतां तो सगलो लोक भायर आहा तो नको, पूण आमी जाणा ती पातकांतली सुटल्या म्हणून, आमी जाणा. सो आतां आमचो एक कायदो जाता वचोन तांकां देवाचें उतर परगट करपाक. हे बायलेन वचोन धांवून गेली म्हणटा ती, धांवून गेली आनी सगल्यांक देवाचें उतर परगट केलें. एक खालतिकाय आसली तिच्या जिवितान. शिकता कितें आमी? हंबलनस. हंबलनस म्हणजे कितें? तूं दुसऱ्याक पयलो जागो दिता. ज्या लोकां थावन ती लिपताली आयज ती खालती जाली आनी ती लॉज तिणेन विसरली. कित्याक? जेजूचें बोगसोणें म्हणजे तुका आनीक फोकस तुजेर उरोंक ना. आतां ज्या लोकां थावन ती बायल लिपताली, लॉसताली, कोण ना, देनपाच्या वतार कोण उदकाक येना म्हणून ती जाणा, म्हणून तिणें तो टायम इचून काडलेलो. कित्याक? आपूण उगी वयतली, आपणाचें उदक कितलें जाय तें घेवन आपूण उगी भितर घरान रावतली. ती चार चौगां मदें भोंवून आसली. कित्याक? तिका लॉज दिसताली. दिसून आसली एक मनीस पातकान जियेता ताका एक लॉज आसना? आसता. कित्याक ताका खबर आहा न्हू आपणें कितें केलां तें. आतां आमी दुसऱ्यांक दाखोव वो आमी दुसऱ्यांक ना दाखोव, पूण जेन्ना आमकां खबर आहा आमी कितें तरी पातक म्हाजे कडेन घडलां, आमकां भितरल्यान एक खालतेपण कशें येयना, एक लॉज कशी भितरल्यान दिसना. आमकां केन्नाय बायबलाक हात लावंक पासून लॉज दिसता. कित्याक? आमकां खबर आहा न्हू आमी कितें केलां तें. जालां कशें केन्ना तरी अशें तुमचे कडेन घडलां? हें पयलें घडलां आसतलें न्हू. जेन्ना आमी आतां कुमसार जावन घरा येतात त्या दिसा आमी बरी खुशाल आसतात. कित्याक? आमकां दिसता सारकी क्लीन जाल्या. एक 4 दिसान एक कितें पातक घडलें आनी तें क्लिनलीनेस आनी तें हॅपीनेस आनी तो जॉय आमकां उरता. तें पातक घडल्या उपरांत आमकां खालतेपण येता खंय तरी काळजान. येता येना? येता न्हू. आहा तुमी जागी सगलीं? हालेलुया. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. हालेलुया. ओके. सो एक खालतिकाय आमकां एक उणेपण कशें येता आमच्या जिवितान? येता. हें खालतिकाय, हें उणेपण आमकां केन्ना येता? जेन्ना हांव उतराक खालतो जायना, हांव जाता खालतो म्हज्या पातकाक लागून. जेन्ना म्हज्या पातकाक लागून हांव उणेपण भोगतां, म्हणजे म्हज्या सेंटरान, म्हज्या नदरेन हांव पयलो वयलो जागो कोणाक दिता? म्हज्या पातकाक. तेका लागून हें उणेपण आनी ही खालतिकाय म्हाका भितरल्यान दिसती पडोन येता. पूण जेन्ना हांव त्या खुर्साचेर, तेका लागून हांव बोगोर ते जेजूच्या खुर्साची खबर सांगता. कित्याक? जेन्ना दीस आनी रात म्हजो नियाळ जेजून कितें केलां ताचेर आसता, इवन तो म्हाजे कडेन कितें घडलें पासून जाल्यार हांव स्वत मानता त्या खुर्साक पळोवन जेजून ह्या खुर्सा उद्देशी म्हाका पातकांतल्यान सोडयलां. सो म्हाका खालतेपण कशें आसता? एक हंबलनस, एक उणेपण, एक खालतेपण कितें आसता? दुसऱ्याक फुडें काडपाक आनी हांव फाटीं रावपाक. जितलो हांव दुसऱ्याक फुडें सोरो न्ही, दुसऱ्याचें बरेंपण जावं न्ही म्हणून जेन्ना दुसऱ्याक हांव पयलो सुवात दितलो, दुसऱ्याक पयलो वयलो जागो दिवप म्हणजे कितें? म्हाका हांव खालतो दवरतां. समजता? पूण खालत्याक म्हणटा देव उबारता. जेन्ना तूं खालतो जाता, गॉड रेज द हंबल. पूण आमच्या जिवितान आमची चाल कशी आहा? म्हजें पयलें सगळें सारकें जावं न्ही, मागीर उरत जाल्यार तुका उदकाक लागून बा केन्ना झगडी जालें तुमच्या न्हंवाचेर बा आदी? आतां सगल्यांच्या घरांनी न्हंव आहा. केन्ना जालां? लायनीन रावताली कवशे घेवन, पयलीं तुजो टर्न जालो
मागीर ताजो जालो मागीर सगळ्यांचो 1 बाय 1 एक असो तुजो कंटिन्युअसली कोणेन तरी म्हणला हांव फाटीं सरता चल तूं बोर म्हणला केन्ना तरी आमी झगडोन आमचो टर्न घेतला आमी घेवंक ना ही बस केन्ना जावंक ना जाल्या खंय जाल्या गोंयानूच जाल्या लायनीक रावचें पडटालें न्हू आय वॉज एक्सपेक्टींग फ्रॉम यू ओनली अशें दिसतालें तूंच आन्सर दितली म्हणून म्हाका सो आमकां जेन्ना म्हजो टर्न येता आनी कोणीय बाबडो येता इल्लेशें घेवंक पियोंक इल्लें उदक ना म्हणटा घरान इल्लेशें घेवंक हे वसांनी राव लायनीक हांव केन्ना सान हा हांगासर म्हणूंक ना आमी म्हणलां सो वयलो जागो आमी दुसऱ्याक दिता काय म्हाका दिता सो असल्या मनशाक देव वयर काडटलो देव कोण खालतो आसता पळय ताका उबारता आतां कोणेय म्हणत तिका तर दिलें आनी णव गेलो मागीर हांव कितें करूं तिका तर दीत फुडें सरपाक आनी तिणेन तिचे भरून जातात तर णव गेलो हांव 2 वरां जाल्यार लायनीक उबें रावला म्हाका खंयचें ही तर चिंतना आमकां येता हांव जियेता एक आपसुवार्थी जिवीत आनी जोरी तर हांव म्हणटा न्हू गेलो पासून परवाना आय ट्रस्ट इन द लॉर्ड ही इज माय प्रोवायडर वो टॅप आहा पळय तो म्हाजो प्रोवायडर न्हू म्हाजो प्रोवायडर जावन आसा म्हजो दिणार जावन आसा म्हजो देव हो विस्वास पळय काळजान सान कोण दवरता तांकां देव केन्नाच साणिना अशे भाशेन दिसना ते वस्तीचेर आमी ह्या भाशेन विश्वास करूंक जाय म्हजो भावात बरो व्हडलो आय हॅव अ बीग फेथ आमी व्हडली स्टेटमेंटां आयकल्या आनी आमी उलयल्यान ती स्टेटमेंटां तो भावार्थ म्हाका हा देवा उतराचेर बरो म्हजो भावार्थ सगळ्यान गोट तुजो ना म्हजो चड गोट जाल्यार केन्ना कॉम्पिटिशन आमी म्हणटा भावार्थ गोट पूण भावार्थ तुजो तर आमी तोंडान तर उच्चारता म्हजो भावार्थ बरो गोट आहा तसो म्हाका भावार्थ आहा आनी दुसरे वाटेन हांव सगळी भिरांत उलयता आहा भावार्थ आतांच हांवें म्हणला न्हू म्हजो भावार्थ बरो गोट आहा स्ट्रॉंग आहा हांव म्हणटा म्हजो भावार्थ स्ट्रॉंग आहा म्हजो भावार्थ गोट आहा कोणाच्यान म्हजो भावार्थ आलोवंक जायना आनी 2 मिनटां मागीर हांव भिरांतीन भरता खंय हा भावार्थ खंय हा भावार्थ तुका हा भावार्थ नॉर्मन आहा सारको आहा तो आतां विचारता क्वेश्चन फाटी बसला आहा आमकां भावार्थ जोरी तर आमी म्हणटा भावार्थ गोट आहा देवाचेर म्हाका फूल ट्रस्ट आहा आनी 2 मिनटांनी हांव भिरांत उलयता जातलें काय जावचें ना काय जायना जाल्यार कितें करपाचें दुसरो ऑप्शन म्हाका कितें आहा आनी तें घडोवन येयना जाल्यार मागीर कितें करपाचें मागीर तें लॉस न्हू कितले क्वेश्चन आमकां हे प्रश्न जेन्ना म्हज्या तकलेन म्हाका रूल करूंक येता म्हणचे म्हाका भावार्थ आहा वो ना म्हणचे म्हाका भावार्थ ना हांव फकत तोंडान भावार्थ म्हणटा कोरण्यांनी म्हाका ना जेन्ना जेजू तिका म्हणटा जो कोण हांव दिता तें उदक पियेता ताका सासणांक तान लागची ना ती उतरां पियेली ती जेजूची आयकली ती जेजूक आयकली धांवून गेली कुडीचें उदक विसरली धांवून गेली आनी सगल्यांक एकठांय केलें एक प्रवादी जाली ती हांव आनी तूं जाल्या आमी प्रवादी आयचो दीस पासून देवाचें उतर वयता थिंगा परगडपाक पळयतो सांगात घेवन आमी जाल्या आजून पासून कितें तरी केलां आमी आमच्या जिवितान उतरा प्रमाणे आयज आमकां सगल्यांक हो एक प्रश्न हांव भावार्थी हांव विस्वाशी हांव तें उतरा प्रमाणे म्हणपाक सगलें आमकां सोंपें पूण हांवें आजून एक्शन घेतलां कितें तरी करपाक निचोव घेतला एक कमिटमेंट दिला देवाक हांवें म्हजो केन्ना तरी हांवें म्हणलां हांव आसा तयार तुका जाय ते भशेन म्हज्या जिवितान तुज्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी हांव तयार आसा म्हणलां आमी केन्ना गे आमी रावतात त्या दिसाक 1 डे आय वील टेक अ डिसिजन एक ना एक दीस तो दीस येतलो आनी हांव डिसिजन घेतलें आमी 7-5 आमच्यो सगल्यो आडखळ्यो चिंत्तात चिंतिनात जेन्ना आमी आमचे चिंत्ता तेन्ना दुसरें कितें तरी आहा म्हाका फंक्शन सो तेन्ना म्हाका जावचें ना आमकां आयलां इन्विटेशन आमकां पळोवंक जाय पयलें तें कशें जाता त्या प्रमाणे हांव सांगता मागीर येता येना ती कोणाक दिता वयलो जागो तयार आहा आमी देवाक जागो दिवपाक वयलो जेन्ना आमी देवाक आमच्या सेंटराक दवरता आमच्या नदरे मुखार देवाक आमी वयलो जागो दिता म्हजी कितें गरज आहा म्हज्या जिवितान म्हाका कितें गरजेचें तें देव म्हाका सगळें प्रोवायड करता पूण म्हाका भावार्थान विश्वास आसूंक जाय देवाचेर
पूण हें केन्ना घडोवन येतलें जेन्ना तूं देवाच्या उतराक खालतो रावताय हंबल रावताय तुज्या भितर एक गोर वासना म्हणजे तो संवसारी गोर्व न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे जेन्ना हांव म्हजे कोश्ट आनी संकोश्ट आनी त्रासांक तर पयलो जागो दिता म्हणजे हांव आसा एका गोरवान समजता तुमकां ओके गो 1 Samuel 13 गो 13 ऑनवर्ड्स One Samuel 13. Go down. Go 10th verse. Okay, wait. Go up. Okay. कितें म्हणटा हिंगा Saul's unlawful sacrifice. Go 13th verse. कौन ने सामुएल था हाँ ओके सामुएल कोण आसलेलो व्हडल्यान सांगात कोण आसलेलो सॅम्युएल जावन आसलेलो एक प्रॉफेट करेक्ट सॉल कोण आसलेलो एक किंग आसलेलो एक राजा आसलेलो सारकें ओके जेन्ना तो सॉल राजा जालो तेका ही गॉट ऑथॉरिटी कितें एक तेका अधिकार मेळ्ळो लोकांचेर राज चलोवपाक राजाक अधिकार आसा वो ना ओके आतां आमी 13 वोल्ट तुमी जाणा न्हू ती स्टोरी तेका कशे भशेन तो राजा जाता तो आपलो ऑक्स कितें म्हणटा ऑक्स तेजे शेंटा मागीर तो सोदूंक वयता तेजे तो पयलो एक आसता गवंडी कसो राखणदार जेन्ना तो त्या सांडलेल्या तेज्या शेडयांक गवंड्यांक सोदूंक वयता तेन्ना तो सोदता ते तुमी नको बापायचे तेजे शेणलेले तो सोदता मागीर एका सुवातेर पावता मागीर ताका सॅम्युएल मेळटा आनी देव म्हणटा सॉल मेळटा सॉलाक सॅम्युएल मेळटा आनी सॅम्युएलाक देव सांगता तेका राजा करपाचें सारकें त्या प्रमाणे तो पयलो म्हणटा ना तो बी येता आपूण जावंक शकना म्हणटात आपूण जायना पूण देवाक येवजण आसली सॉल आहा तेका राजा करपाची आनी तो राजा जाता ओके आतां 13 चॅप्टर आमी पळोवया विल रीड फ्रॉम वर्स 7 थोडे जॉर्दान नोत पार करून गाड आनी गिलगाल जिल्ला लागीं रिगले साऊल अजुनूय गिलगालांत आसलो ताच्या सांगातान जे लोक आसले ते भिरांतीन कडकडटाले सामुएलान आदी फुडेंच थारायलोले प्रमाणे सॉल 7 दीस ताची वाट पळयत रावलो हांगासर बोली दिवपाची एक सॅक्रिफायस जावपाचें आसलेलें आनी हें सॅक्रिफायस जे बोली दिता ते फकत दिवंक जाय कोणेन प्रॉफेटान सो कोण दिवपाचो आसलेलो ही बोली सॅम्युएल ओके आतां इतलें समजलें सामुएल बोली दिवपाक आसलेलो सॉलान तेका रावंक जाय आसलेलें इवन दो ही वॉज अ किंग ही हॅड टू वेट फॉर द प्रॉफेट टू कम टू डू द रिच्युअल ऑफ द सॅक्रिफायस अंडरस्टूड नाव सॉल अजुनूय गिलगालान आसलेलो ताच्या सांगातान जे लोक आसलेले ते भिरांतीन कडकडटाले सामुएलान आदी फुडेंच थारायलोल्या प्रमाणे प्रॉफेट तो आसलो तो सॅम्युएलान आदी फुडेंच थारायलेल्या प्रमाणे सॉल 7 दीस ताची वाट पळयत रावलो जो राजा आसलो सॉल तो 7 दीस सामुएलाची प्रॉफेटाची वाट पळयत रावलो पूण सामुएल अजुनूय लेगून गिलगालांत येवंक नासलो समजलें सामुएल गिलगालांत अजुनूय येवंक नासलो 7 दीस साऊल ताची
वाट पळयत आसलो. पोरजा आतां सावलूक सांडून वचूंक लागली. तेन्ना सावलून म्हणलें, हुलपायलेल्या आनी शांतीच्या बलिदानाचो वस्तू हाडात. ताणें हुलपायलेलें बलिदान भेटयलें. कोणें तें भेटयलें बलिदान? सावलून. हरशीं तें कोणें भेटोवंक जाय? सामुएलान. पूण वो आतां कितें करता? आपूण भेटयता. कित्याक तो रावलो न्हू सामुएलाक. सामुएल आजुनूय पावोंक ना म्हणून लोक वयता तें पळोवन वो म्हणटा आपूण करूंक तयार जालो आनी ताणें तें भेटयलें, बलिदान भेटयलें. आनी तें सोंपता म्हणसर सामुएल पावलो. बलिदानाचें, सॅक्रिफिसाचें, भेटवणी हें जाता म्हणसर सामुएल पावलो. आतां साऊल ताका मेळूंक भायर गेलो आनी ताका मोगान नमन केलो. पूण सामुएलान ताका म्हणलें, तुवें कितें केलां? सावलून जबाब दिलो, पोरजा म्हाका सोडून वेताली. पोरजा म्हाका सोडून वेताली आनी तुवें थारायलेल्या वेळार तूं येवंक ना तें हांवें पळयलें. त्या भायर फिलिस्तेवकार मिकमाशांत एकठांय जाले म्हणटोच हांवें चिंतलें, फिलिस्तेवकार म्हजेर हांगा गिलगालान आक्रमण करतले. सो तेणें तें कित्याक केलें? आक्रमणाक भियोन ताणें तें जें सामुएलान जें करूंक जाय, जें प्रॉफेटान जें करूंक जाय तें आपणें केलें. कोणाक भियोन? मरणाक भियोन आपणाचेर आक्रमण करतले. देवा लागच्यान उपकार मागून घेवंक हांव विनोद केली ना. देखून एक बलिदान भेटयल्यार बरेंशें म्हाका दिसलें. कितें म्हणटा तो? म्हजे हांगा गिलगालान आक्रमण करतले म्हूण देवा लागच्यान उपकार मागून घेवंक हांवें विनोद केली ना. आदी कितें आसलें? जें प्रॉफेटान करूंक जाय तें प्रवाद्यानूच करूंक जाय. राजान करूं येता प्रवाद्याचें काम. प्रवादी जे प्रवादी आहा, जे प्रॉफेट आहा ते मागलोले. सारकें? प्रवादी आहा ते मागलोले. दे यूज्ड टू गिव नो प्रॉफेसी एंड ऑल. देव तेंचे कडेन उलयता पळय ओतम्या उदेशी ते प्रॉफेसी दिताले दिनासलेले? दिताले. सो ते मागलेले प्रवादी. जें काम ते प्रवाद्यान करूंक जाय आसलेलें, सामुएलान करूंक जाय आसलेलें, वो देवा कडेन देवाची विनोद ताणें उपकार मागून घेवंक हांवें विनोद केली ना. देवाक विनोद करिनासतना तो जे प्रवाद्यान करूंक जाय, हे कित्याक लागून आमी हें शिंगता? आमी सोजमतली. ओके, चित दिवन आयकात. सो जें काम प्रवाद्यान करूंक जाय तें सावलू आपूण आपणाच्या हातीन घेता. सोजमली? आतां म्हजे हांगा गिलगालान आक्रमण करतले. देवा लागच्यान उपकार मागून घेवंक हांवें विनोद केली ना. देखून एक बलिदान भेटयल्यार बरेंशें म्हाका दिसलें. ताणें कितें केलें? आपणाक कितें बरें दिसता पळय तें केलें. देवाचो जो हुकूम आसता, देवाचो जो कायदो आसता त्या प्रमाणे केलें. वो आपणाक कितें बरें दिसता पळय तें केलें. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितान देवाच्या उतरा प्रमाणे करतात काय आमकां कितें बरें दिसता तें आमी करता. आमकां कितें पळय बरें दिसता पळय आमी निर्णय घेतात तें करपाक. समजता? पूण हिंगा सावलून कितें केलें? आपणाक कितें बरें दिसता पळय तें केलें. समजता? नाव देखून एक बलिदान भेटयल्यार बरेंशें म्हाका दिसलें. आपणाक दिसलें न्हू, कायदो कितें आसूं न्ही देवाचो, देवाचें उतर कितें आसूं न्ही, आतां त्या टायमार आपणाक कितें बरें दिसता तें ताणें केलें. पूण कित्याक केलें? जीव बी रांदीन. तो कशे भशेन तो राजा जालोलो? ताका केन्ना चिंतना पासून आसलेलें आपूण राजा जातलो म्हणून? तो गेलोलो आपल्याचे हिंड शेणल्या बापायचे तें पळोवपाक गेलोलो. एक राखणो आसलोलो तो बापाचे हिंड शेणल्या पळय तेंकां सोदूंक गेलोलो. पूण हे शेणलेले पासून कित्याक? ही देवाची येवजण. कित्याक देवान ताका चिंतलोलो राजा करूंक. सारकें? तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशेपण. कोण तरी वाचतात म्हाज्या सांगाता? पळयता, चॅक करतात तुमी? वाचतात न्हू? ओके. तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशेपण. जें तेणें बरेंशें म्हाका दिसलां पळय केलें पळय तें जावन आसा एक पिशेपण. जेन्ना आमकां बरें दिसता तें आमी करूंक वयता केन्ना तें जावन पडटा पिशेपण. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय? देवाचें उतर जें कितें सांगता ते भाशेन वी हॅव टू बी ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड रादर दॅन माय ओन नॉलेज.
समजता? आमी देवाचें उतर कितें पळय सांगता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितान आमची कर्तुबां जावंक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा आसूं उतर सांगता, तुमी जाणा एक फावटी कितें जालें तें, कोण तरी बोक्सोण्याची खबर, हांवें म्हणलें फगीव करूंक जाय. सगळेच पाटी फगीव न्हू, उतर आसूं न्ही, उतरान सांगलां सदांच बोगसूंक जाय, पूण सगळे पाटी तें जायना. आयकलां तुमी? हो कायदो देवाचो? सगळे पाटी जायना? तुमी म्हणलां कितें केन्ना तरी? आमकां जावंक ना एक एकदां इतलें आगोट लागता बोगसूंक, कित्याक जायना, कित्याक सिट्युएशनूच गजालूच अशी आसता की बोगसोणें दिवपाक आमकां जायना. पूण तेन्ना आमी तोंड उगडटा आनी कितें म्हणटा, सदांच बोगसोणें चलना तें, सदांच देव न्हू, उतर बरें हा, उतर आपणाच्या जाग्यार सारकें हा, पूण सगळे सिट्युएशनान वी कॅनॉट फॉरगिव, जायना आमकां. केन्ना अशें जालां? पूण उतर कितें म्हणटा? 70 पावटी 7. म्हणचें कितें? कंडिशन हा, हे हा, लिमीट हा, अनलिमिटेड टायम्स. एक लायन हा अमकें म्हणून, अनलिमिटेड टायम्स यू हॅव टू फॉरगिव. देवाचें उतर म्हणटा एक मनीस तुजे कडेन एकदां चुकता आनी बोगसोणें मागता, आमी बोगसूंक जाय, आनी दिसांतल्यान 7 पावटी चुकता, 7 पावटी बोगसोणें मागता, 7य पावटी आमी बोगसूंक जाय. हें उतर सांगता. आनी आमी कितें करता? आमकां बरें दिसता, सावलून कितें केलें, आपणाक कितें बरेंशें दिसता तें आपणें केलें, आनी आतां तेका सामुएल म्हणटा तुवें कितें केलां तें पिशेपण. चिंतलेलें सावलून आपणाक जाय तें करीत जाल्यार पिशेपण म्हणून? बरी खबर, आपणाक जाय तें केलें म्हणजे बरें कशें केलें न्हू, तेणें कोण तरी वायट करता? आतां इतले दीस आपूण रावलो, तूं येवंक ना म्हणून आपणें केलें तुजें काम. पूण तो मनीस येवंक ना, तो प्रॉफेट येवंक ना म्हणून तेणें ताच्यान जाय तें करूं येता आसलेलें. दुसऱ्याचो अधिकार आपणाच्या हातीन घेवंक जाता? आमी कितें शिकतात? जें देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आतां तो कितें म्हणटा? तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशेपण, सर्वेस्परान दिलोले उपदेश तुवें सांबाळूंक ना. सर्वेस्परान दिलेले उपदेश तुवें सांबाळूंक ना. समजता तुमी? आतां देवाचें उतर आमकां एक उपदेश दिना, रागार जावंक जायना, आमी मनान आमच्या वायटपण कोणाचें येवंक जायना, खालतेकायेन आमी रावोंक जाय. पूण जेन्ना हांव खालतेकायेन रावना, देवाचो उपदेश हांव पाळटा? खालतीकाय जेन्ना आमी शिकता, देवाचो उपदेश आमी पाळटात आमी? ना. सो तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशेपण, सर्वेस्परान दिलोले उपदेश तुवें सांबाळूंक नाय. तुवें सांबाळलोले जाल्यार आपले पोरजे वयर सर्व काळ राजवट चलोवपाचो अधिकार तुका दितलो आसलो. अधिकार सावलूक दितलो आसलो, पूण ताणें कितें केलें? बरें दिसता, आपणाक बरें दिसता तें केलें, पूण देवाचे नदरेन तें जावन आसलें एक पिशेपण, कित्याक देवाचो उपदेश ताणें मोडलो. सो आमकां एक्सक्यूज हा आमच्या जिवितान केन्नाच उतरा प्रमाणे जायना जाल्यार जाता अशें म्हणूंक जाता. आयज आमच्या जिवितान आमी जायत्यो गजाली करता, आमी आमच्या जिवितान देवा मुखार आमी जावन आसा एक धूलमाती, सारकें? पूण आमी खरेंच धूलमाती कशी रावतात? की फकत भायल्यान दाखयतात धूलमाती? काळजान सान आमी धूलमाती रावता? जेजू म्हणटा तुमी आपणाक जेजू म्हणटेल्यात, पूण तुमची काळजां आपणा थावन खूब पयस आसा. सो भायल्यान आमी धूलमाती म्हणून लोकांक दाखोवन कितें फायदो? ही धूलमाती जावंक जाय तुज्या काळजान सान. धूलमाती म्हणजे कितें? सारकी आयज आमी नितीवंत देवा मुखार, देवान आमकां नवें जिवीत दिलां. धूलमाती म्हणजे सारकी हें कशी रावप ना, सारकी धूलमाती म्हणजे सामकी धूलमाती जातली आमी? ना. धूलमाती म्हणजे तूं रावताय देवाच्या उतराक खालती काय जावन आसा एक धूलमाती भशेन, समजता? पूण आमच्या तकलेन धूलमाती पडल्या, आमची धूलमाती भायल्यान दाखोवपाची. भायल्यान न्हू, काळजान. तुजो गर्व आनी तुजो प्रायड आसता तो सोकला दवरून देवाक पयलो वयलो जागो ती जावन आसा. तूं दाखयता की हांव देवाच्या उतराक घालतो. हांव भायल्यान लोकांक दाखयता हांव जावन आसा धूलमाती, सगलो लोक पळयता धूलमाती हा सारको खालती काय भायरसून भायल्यान पळयता, पूण देव कितें पळयता? काळीज पळयता. तूं काळजान कितलो घालतो हाय, काळजान सान तूं दुसऱ्याक कितलो पयलो वयलो जागो दिता, काळजान सान तूं दुसऱ्याचें कितलें बरें चिंतताय, तेजेर थरलेलें हा. भायल्यान दाखयलें हांव धूलमाती म्हणून, ती धूलमाती न्हू.
लोक गोडेक म्हणत हो मनीस घालतो, पूण भितर कितें चलता तें गरजेचें. कायद्या प्रमाणे आमी सारकीं वयतात, पूण काळजान सावन आमचें कितें चलता. आतां कायदो सांबाळ्ळो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पूण तुजें काळजाचें कंडिशन कितें आहा, हार्ट कंडिशन कितें आहा. जेन्ना सॅम्युएल वयता जेसीच्या घरा तेज्या भुरग्याक एनॉयंट करपाक, तेन्ना तो तेजे व्हडल्या चेड्याक पळयता आनी उबो रावता. कित्याक तो भायल्यान पळयता सारको लांब आहा, आल्त आहा, बरो सारको क्लीन आहा, न्हेसोना. तो तेका मागूंक उबो रावता. तो सजमता वच जातलो तो म्हणून. सावलू फाटल्यान तो दाविदाच्या घरा वयता, जेसीच्या घरा वयता. कित्याक देव सांगता सॅम्युएलाक, प्रोफेट न्हू तो जेन्ना तो थिंगा वयता तो तेच्या व्हडल्या चेड्याक पळयता, इलियाब न्हू फर्स्ट सन, इलियाबाक पळयता उबो रावता. कितें पळयता, प्रोफेट जावन पासून तो कितें पळयता, भायले पळयता. आनी देव म्हणटा तो न्हू बस तो न्हू. मनीस पळयता म्हणटा भायल्यान, पूण देव पळयता काळीज. आयज आमचें काळीज खंय आहा, आयज आमचें काळीज खंय आहा, कसल्या कंडिशनान आहा. कोणाचो राग घेवन बरोन आहा, कोणाची कुड्डेपणां घेवन आहा, कोणाची खुन्नाटकाय घेवन आहा, कोणाचो राग घेवन आहा. पूण भायल्यान आमी दाखयता आमी धुलमाती, भितरल्यान कितलो राग घेवन आहा. समजता तुमकां? भायल्यान आमी दाखयता आमी जावन आसा एक धुलमाती, देवाक खालती, नो प्रॉब्लेम करात. पूण काळीज खंय आहा, काळीज आमचें खंय आहा, काळजाचें कंडिशन खंय आहा, म्हज्या काळजाची परिस्थिती कितें आहा आयज. उतराक हांवें पयलो वयलो जागो दिला, ओ हांव म्हणटा हांवूच फुडें, म्हजे त्रास कोश्ट आहा तेच फुडें. ओके, सजमता फुडें वाचया. उगीत पडली तुमी सगलीं, चिंतूंक पडली काळजान कितें आहा तें. पडोंक जाय, नियाळ जावंक जाय आमच्या काळजान कितें पळय आमच्या काळजान पळय आसता गजाली आमी कोणाचे घेवन बसल्या. कितल्या वर्सां फाटल्यो खबरो घेवन बसल्या. 20-40 वर्सां कोणेन कितें म्हणून पळय एक दुखयलेलें आयचो दीस पासून खंयच्या कोणशाक आमी तें घेवन आहा. घडयेक हांव म्हणत ना हांवें बक्षिलें, आय फॉरगिवन एंड आय फॉरगॉटन. बट वेन यू सी दॅट पर्सन यू स्टील रिमेंबर दॅट. दॅट मीन्स यू हॅव स्टील नॉट फॉरगॉटन, स्टील नॉट फॉरगिवन. Because when I see that person, I can remember those things what that person has done to me. जायना? आनी भायल्यान दाखयतात आमी खालती धूल माती, भितर आहा सगळें बरोन. तूं तर तुजें काळीज देवाच्या उतराक आनी देवाक उक्तें करिनाय, पवित्र आत्म्याच्यान भितर सरोन तें तुजें सगळें साफ करूंक जायना. कित्याक तुजी परवानगी जाय, तुजी परवानगी जाय. हांव तर सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळें म्हजें दूख, सगळें म्हजें कोश्ट म्हज्या काळजानूच घेवन रावता, देवाच्यान कांय करूंक जायना. म्हजें काळीज जावंक जाय उदार देवाच्या उतराक, लोकांच्या गजालींक न्हू. लोक येतलो 2 मिनटां बरें कितें उलयतलो आनी काबार करतलो, पूण म्हजें काळीज उदार जावंक जाय, उक्तें जावंक जाय देवाच्या उतराक. ज्या कोणशांनी एक काळोख सांबाळून दवरला म्हज्या कुडीन, हांवें ज्या कोणशांनी कोणाचें दूख आहा, कोणाचें कोश्ट आहा, कोणें म्हाका दुखयलां तें आहा, कोणें म्हाका इन्सल्ट केलां तें आहा, कोणें म्हाका लॉजेक, स्पेशली आमी उगडास धरता. आतां धर आमकां कोणें लॉजेक घातला, एक लॉस कशी न्हू, एका मनशाक लागून तर हांव जिवितान म्हज्या कितलीं वर्सां फाटीं एक लॉस भोगल्या, त्या मनशाक आनी सासणाक विसरोंक जाता? जायना. कित्याक ती दूख काळजान आहा. पूण आयज देवाचें उतर म्हणटा, हांवें म्हज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी तुज्या काळजान म्हजो मोग वतयला. सो मोग तर काळजान वतयला जाल्यार म्हाका आनीक तो राग आनी ती हेट्रेट कितें म्हज्या काळजान दवरूंक जाता? त्या उदारपणान बक्षितात आमी, बक्षिनान. आमकां जाय बरें दिसता तें आमी करूंक जाता. हिंगा सावलू कितें म्हणटा, म्हाका कितें बरें दिसता पळय तें आपणें केलें. कित्याक दुसरी राष्ट्रां आपणाचेर एटॅक करूंक येत म्हणून तो भियेता आनी आपणाक जाय तें करता. पूण सॅम्युएल ताका कितें म्हणटा, तुवें केलां तें पिशेपण केलां, कित्याक तुवें देवाचो उपदेश तुवें मोडला, पाळूंक ना. सो कितले फावटी आमी आमकां जाय तें करता आनी आमकां शाणेपण दिसता, पूण जेन्ना आमी शाणेपण म्हणून करूंक पळय वयता, देवाचे नदरेन तें पिशेपण. आनी जेन्ना आमी पिशेपण करता, देवाचे नदरेक जे पिशेपण आहा तें आमी करता, तेन्ना देवाचो उपदेश आमी पाळिना, देवाचो उपदेश आमी मोडटा. सो देवाक मानवलेली जातली आमी ना.
देवाक मानवलेली जावपाक जाय जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे उपदेश आमी सांबाळूंक जाय आनी पाळूंक जाय. जे कितें देवाचें उतर म्हाका सांगता त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव जियोवपाक तयार आसा. घडयेक तर देवाच्या उतराक लागून पासून तर म्हाका दूख भोगूंक जाय, देवाच्या उतराक लागून पासून म्हाका तर लॉस भोगूंक पडटा, हांव तयार आसा. जेजून लॉस भोगूंक ना. खुर्सार दोनी हात खिळायलो ताका विंगळो केलो. ही लॉस हे इतले तेणेन कित्याक सोंसले? आयज तुका आनी म्हाका लॉस दिसपाक जायना म्हणून. पावलू म्हणटा रोमकाराच्या चिठीन पयल्या हितून म्हणटा, आय एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल. आमकां कितले फावटी लॉस भोगले जेजूची खबर पासून कोणाच्या फुडल्यान उलोवपाक जाल्यार केन्ना तरी आसतली, सुरवातेक जाले आसतली. म्हाका पासून सांगपाक सुरवातेक सांगपाक जाय नासलेले जेजूची खबर. ती कितें चितीत जाल्यार लॉस दिसता आमकां. पूण पावलू म्हणटा देवाचें उतर सांगपाक आय एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल म्हणटा. देवाच्या उतराक आपूण लॉजे ना म्हणटा. आमी देवाच्या उतराक पाळूंक जाय, ताचो उपदेश आमी सांबाळूंक जाय. आयज हो राजा जालो खरो, हातीन तेजे धोनीपण येयलें. आयज आमच्या हातीन धोनीपण आहा, दिवंक ना आमकां देवान डोमिनियन ओवर द अर्थ दिला, दिवंक ना. दिलोले वगडायले जेजून पोत्तून दिले धोनीपण. आयज आमी तें धोनीपण चलयता. आयज सगळें आमचें धोनीपण हातीन आहा, हातीन आमचें धोनीपण आहा, उतरान आमचें धोनीपण आहा. सगळें आमच्या जिवितान जेजून आमकां सगळें करून दिलां, जाय तें आमी उलोवंक जाय. इतलें धोनीपण आसतना आमच्या जिवितान आमी देवाक जाय तितलें सारकेंच करता, वयता उपदेश सगळे पाळटा. पाळिना तेन्ना कितें आमकां दिसता शाणेपण, पूण देवाचे नदरेन जावन आसा तें पिशेपण. एक खालते जिवीत जियेतो जाल्यार दुसऱ्याक आमी पयलो वयलो जागो दिवंक जाय. आमच्या नदरेन आमकां फाटी दवरून आमी दुसऱ्याक फुडें घालूंक जाय. घातला केन्ना हो आपणाचेंच चिंतात आमी. दुसऱ्याक आमी फुडें वयलो वयलो जागो पासून तर दिता, आमी दुसऱ्याच्या बरेपणाक दिता वो म्हजें कितें फायदो चिंतून दिता, तेजेर थरलेलें आहा. म्हजें काळीज खंय आहा, काळजान म्हजें कितें आहा. काळजाचें तर आमचें कंडिशन तर आमी सारकें उतरा प्रमाणे करिना. बायलांन कितलेंय न्हेसयली, कितलेंय न्हेसली, कितलेंय दाखयलें आमी धूल माती, कांय अर्थ ना. कितलेंय पासून बायलांन दाखोवन दिलें आमी कितली धूल माती, दुसरो गोडेक बरें म्हणत, पूण देव जाणा आमचें काळीज खंय आहा तें, खंयच्या सिट्युएशनान आहा, खंयच्या कंडिशनान आहा पळय तें. नवसरणी जावंक जाय आमच्या मनाची, आमच्या काळजाची. भायली नवसरणी न्हू. भायली नवसरणी जाता ती फकत दुसऱ्याक दाखोवपाक जाता. आमी बरी न्हेसता, आमकां बरें दिसोंक जाय काय दुसऱ्यांनी आमकां बरें म्हणोंक जाय? दुसऱ्यांनी. आतां आमी घरान एके भशेन न्हेसता, तें घालून आमच्यांनी भायर वचोंक जायना? जाता, पूण आमी कित्याक वचना? दुसरो कितें म्हणटलो, हें पळय घराचें घालून भायर येयला, दुसरो म्हणटलो म्हणून आमी वचना. सो भायल्यान पळय आमची कितें सजावट आहा ही सगळी आसता दुसऱ्यांक लागून. पूण भितरल्यान जी नवसरणी हांव करपाक पळय नियाळ घेता, निचो घेता, ही देवाच्या उतराक लागून. सो आतां हांवें चिंतूंक जाय म्हाका भायली नवसरणी जाय काय म्हाजी भितरली नवसरणी जाय. समजता तुमकां? नवसरणी जावंक जाय म्हज्या जिवितान भितरल्यान, भायल्यान न्हू. भायले फकत दुसऱ्याक. समजता? जेन्ना म्हज्या जिवितान कितें उणेपण आहा देवान अधिकार दिला, उलयात. यू स्पीक द वर्ड अँड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमी उतर उलोवंक जाय. देवाची महिमा पळयतली आमी, सगळे देवाची महिमा ऑलरेडी जाली, पूण कितें फकत हांवें उलोवन ती घडोवन येता. पूण हेजो अर्थ असो ना की देवान आमकां कांय दिवपाचें आनी उरलां. देवान आमकां सगळें दिलां. समजलें तुमकां? तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, हें एक तुजें पिशेपण, सर्वेस्परान दिलेले उपदेश तुवें सांबाळूंक नाय. तुवें सांबाळले जाल्यार आपले पोरजे वयर सोर्व काळ राजवट चलोवपाचो अधिकार तुका दितलो आसलो. पूण आतां ताणें वगडायलो तो पोरजेचे वयर सोर्व काळ राजवट चलोवपाचो. राजवट चलयतालो जाल्यार पोरजेचेर तो, पूण देवाक ताणें दुखयलो उतरा प्रमाणे. देवाचे उपदेश मोडले ताणें. देवाक ताणें ही कितें म्हणटा तें, देवाक ताणें डिसअपॉयंट केलो. देवाचो उपदेश ताणें मोडलो. मोडूंक ना. फुडें पळोवया. पूण ह्या फुडें तुजी राजवटकी चलोवन दवरूंक तुका मेळची ना. वगडायलें ताणें उपदेश मोडून. आयज आमच्या हातीन दोनीपण आसा. कशे भशेन आमी उजार करता? देवाचे उपदेश पाळून काय आमकां जाय तें करून आनी देवाच्या नदरेन जावन आसा तें आमकां जाय पळय तें एक पिशेपण. समजतात? समजलें? समजूंक ना?
सो आमी अधिकार मेळलो. तुमी जाणा एक सॅमसन म्हणून आहा बायबलान, तेकाय माखलेलो मनीस तो. देवान तेच्या केंसांचेर तें सगळें हें आहलें पळय. आयकलां तुमी सॅमसनाची स्टोरी? सो तेका पासून देवान माखलेलो आपल्या कामाक. ही वॉज सॅंक्टिफायड, ही वॉज सेट अपार्ट फॉर गॉड्स पर्पज. पूण ताणें ताची एडवांटेज घेतली आनी बरेंपण पयलें जिवितान निमाणो मेलो. सारकें आमकां दोनीपण दिलां, आमी तें उतरां पोरमोणें तें दोनीपण चलोवंक जाय, म्हज्या फायद्याक न्हू. समजता? देवाचें उतर आमकां मेवलां, देवाचें दोनीपण आमकां मेवलां, डोमिनियन आमकां मेवलां. म्हज्या उतरान लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. येस. आतां हांव देवाच्या उतरां पोरमोणें उतरां उलयतां काय संवसारी पोरमोणें उलयतां? आतां दोनीपण म्हाका मेवलां म्हणून म्हज्यान कितेंय उलोवंक जाता? घडोवन येतलेंच तूं कितें उलयता तें. उतरां पोरमोणें, संवसारा पोरमोणें. कित्याक जिवीत मरण तुजे जिबेर आसा. पूण सासणांक तोखता तें कितें? देवाच्या उतरां पोरमोणें जें कितें तूं उलयताय तें तोखता सासणांक. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक इटर्नल वर्ड. येस ओ नो? आनी संवसारी कितें जावन आसा? टेम्पररी. सो आतां तर हांव टेम्पररी उलयतां, टेम्पररीच घडोवन येवचें ना म्हज्या जिवितान. सो आतां म्हाजें दोनीपण जिबेर दिलां म्हणून म्हाका जाय तें हांव उलयतलें. म्हाका संवसारी पोरमोणें काय उतरां पोरमोणें? उतरां पोरमोणें. कोणाचेर थरलेलें आहा? तुज्या जिवितान कितें जावपाचें आहा तें म्हजेर थरलेलें आहा न्हू. आय वील डिसायड फॉर यू? No, each one has to decide for themselves. Each one has to take a decision according to the word of God. Whatever you speak, you're going to get the harvest. Sosmata? Okay. Go 1 Samuel 15:10. आपणाक बरें दिसता तें केलें तेणेन आनी देवाच्या नदरेन तें शाणेपण जालें. आमी कितले पाटी कोत्ता आमच्या जिवितान पिशेपणां, आमकां जाय तें करून. चडशे पाटी तेंच आसता आमचें. आसना? गो प्रिवियस वर्स. गो अप. गो अप. Okay, go 15th verse. Thank you, Jesus. 15th. No. 1 Samuel 15:10. Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repented me that I have set up Saul to be king. कितें म्हणटा देव? It repent me that I have, God देवाक आपणेन देवाक सोजमता आपणेन रॉंग मनशाक इचून काडलो. देव मायंड रिपेंट म्हणजे कितें? रिपेंट म्हणजे कितें? चेंज इन युअर थिंकिंग. चेंज इन युअर थिंकिंग. मन बदलप. इट रिपेंट मी दॅट आय हॅव सेट अप सॉल टू बी किंग, फॉर ही इज टर्न बॅक फ्रॉम फॉलोईंग मी. देव खुश आहा आपणें ताका राजा केलोलो म्हणून. पूण हें कित्याक लागून घडलें? कित्याक ताणें देवाच्या उतरा पोरमोणें सगळे निर्णय करूंक ना. सुरवातेक कितें पळयलां आमी? सॅम्युएलाचे 13th वर्सान आमी कितें पळयलां आतां वाचलां तें? की तेणेन आपणाक बरें दिसता पळय तें केलें. जस्ट बिकॉज यू आर मेड किंग, जस्ट बिकॉज यू हॅव गॉट द डोमिनियन, कॅन यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू ऑर वॉट द वर्ड इज टेलिंग यू टू डू? सो आतां आमकां दोनीपण दिलां. आमकां सगळें देवान जिबेर आमचें सगळें बरेंपण आनी वायटपणूय दिलां. सो आतां दोनीपण उतरां पोरमोणें दिलां म्हणून आमकां जाय तें करूंक जाता. उतराच्या आड देव खुश जातलो. देव कितें म्हणटा पळय सॅम्युएला साऊलचेर? इट रिपेंट मी दॅट आय हॅव सेट अप सॉल टू बी किंग, फॉर ही इज टर्न बॅक फ्रॉम फॉलोईंग मी अँड हॅड नॉट परफॉर्म माय कमांडमेंट्स. अँड इट ग्रीव्ड सॅम्युएल अँड ही क्रायड अनटू, गो डाऊन, अनटू लॉर्ड ऑल नाईट. आतां कोण दुखी जाता? प्रवादी सॅड जाता, दुखी जाता हेचेर. आनी तो आख्खी रात म्हणटा, रडटा, all night unto the Lord all night. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying Saul came to Carmel, and behold, he set up a place and is gone about and passed on and gone down to Gilgal. Go down. And Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed be thou of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. Go down. And Samuel said, What
mean than this bleating of the sheep in mine ears and the lowing of the oxen which I hear. Go NLT for this. Then what is all the bleating of sheep and goats and the lowing of the cattle I hear? Samuel demanded. It's true, go down. It's true that the army spared the best of the sheep, goats and cattle, Saul admitted, but they are going to... आता ह्या स्टोरीन आता स्टोरी आखी आता वाचूंक जावची ना. I'll tell you in short. आता हिंगासर कितें आसता? जोगडे झूज आसता, ओके? झूज आसता आनी त्या झुजांतल्यान देव कमांड दिता, तुमी कितेंच तातूंतल्यान आडपाचें ना. कितेंच झुजांतल्यान जे तुमकां थिंगासर कितें आहा पळय थिंगासरल्यान तुमी कितेंच आडपाचें ना. इट्स ट्रू दॅट द आर्मी... ओके, आय रीड इन कोंकणी फॉर यू ऑल. सॅम्युएल 15. ओके. सावलूक सर्वेस्पोर नाकारता. सर्वेस्पोराचें उतर सामुएलाक अशें पावलें, सावलूक राजा केलो म्हूण हांव पश्चाताप जालो. देवाक पश्चाताप जालो? जालो. ताणें म्हाका पाट केली आनी म्हजी आज्ञा सांबाळल्यो नात. सामुएल रागान भरता. रागान म्हणजे ते ग्रीव, दुखान भरता तो. राग न्हू तो, ग्रीव. ओके, ग्रीव रागान, हिंगा रागान दिला बट सॅम्युएल इन ग्रीव. आनी आख्खी रात ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थन मागलें, परातून मागलें. दुसरे सकाळी तो सावलूक मेळूंक गेलो. सावलूक कार्मेल नगरांत गेल्लो आसा म्हूण ताणें आयकलें. थंय ताणें आपलोच एक पुतलो उबारलो आनी फुडें तो गिलगालान गेलो. सॅम्युएल सावलूशी आयलो. सावलून म्हणलें, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर आसूं. हांवें सर्वेस्पराचे कायदे पाळले. सॅम्युएलान जबाब दिलो, तशें जाल्यार मेंढऱ्याच्या रोडणे आनी गोरवांचें आंबेवप कित्याक आयकता? सावलून जबाब दिलो, लोकान ताका आमलेकिताक थावन घेतल्यात. ताणें बरें तें मेंढरे आनी बोकडे सर्वेस्पराक तुज्या देवाक बोली... कितें म्हणटा तो? तुज्या देवाक. कोणाच्या देवाक? सामुएलाच्या. ताणें आजून सर्वेस्परान ताका राजा केलो, पूण हांगा कितें म्हणटा? तुज्या देवाक. तो देवाक, सर्वेस्पराक, जिवे देवाक आपणावंक पासून ताका आजून सोजमणी ना. ताका लागून देवाक पश्चाताप जाता, आपणें कसो ह्या सावलूक राजा केलो. तुज्या देवाक म्हणटा तो. आमी हें वाचता आसतना केन्ना नदरेन घेतला आमचे? ताणें देवाक पासून केन्ना आपणावंक ना. तुज्या देवाक म्हणटा तो. पूण देवान कितें सुरवातेक हुकूम घातलेलो? तुमी कितेंच त्या सुवातेन सान आडपाचें ना. पूण आतां ताका सामुएल विचारता, आपणाक बोकड्यांचो आवाज येता म्हणटा. मेंढऱ्याचे रोडणे आनी गोरवांचे आंबेवप कितें आयकता आपूण? तुमकां हुकूम दिलोलो आडप ना. इज दॅट अ कमांड? देवान हुकूम दिलोलो आडप ना. कितेंच थिंगाचें आडपाचें ना. पूण हो कितें करता? मेंढऱ्याचें आनी गोरवांचे रोडणे म्हणटा, आंबेवप म्हणटा, आपणाक आयकोंक येता म्हणटा. आतां कमांड मोडलो एणेन, हो आतां कितें आन्सर दिता? ह्या सुवातीचेर सावलून जबाब दिलो म्हणटा सामुएलाक, लोकान तांकां अमेलिकेताक थावन घेतल्यात. ताणीन बरे ते मेंढरे आनी बोकडे सर्वेस्पराक तुज्या देवाक बलिदान भेटोवंक दवरल्यात. ज्या देवाक तो बलिदान दिता त्याच देवाचो उपदेश आसलेलो, कितेंच त्या सुवातेंच्यान आडपाचें ना. उतर पाडलें ना. ऑन टॉप ऑफ दॅट तो कितें म्हणटा? इथून आमी कितें शिकता जाणा? ओके, लेट मी फिनिश रिडींग दीस. तुज्या देवाक बलिदान भेटोवंक दवरल्यात. दुसऱ्या सगल्यांचो आमी सत्यानाश केलो. दुसऱ्यांचो केलो, पूण देवान सांगलेलें कित्याचो सगल्याचो तुमी नाश करपाचो, कितेंच थिंगाच्यान घेवन येवपाचें ना. सामुएलान सावलूक म्हणलें, गेले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी सामुएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळीचो व्हडली जावंक तूं पावूंक नाय. तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळयेचो वडील तूं जावंक तूं
पावूंक नाय सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना, कशे भाशेन तुका मागूंक ना. हितून सावलूचो बिहेवियर कितें हा, सावलूचो स्वभाव कितें हा, देवान एक हुकूम दिला, देवान एक कायदो घातलो, देवान एक कमांड दिलो, अमकें करप ना. फर्स्ट ऑफ ऑल he is breaking the command and second of all he is giving the excuses. समजता, पयले सुवातेर ताणें देवाचें उतर मोडलें आनी वयल्यान तो बासाबास उलयता. एक्सक्यूज म्हणजे एक कारणां दिवपाक लागलो. देवाचें उतर मोडल्या उपरांत आनी कारणां दिवंक जाता. पूण तुमी केन्ना पयला मनीस देवाचें उतरूय मोडटा, ना तेका लागून जालें, हेका लागून जालें, ती म्हजे वाटेक आयली म्हणून हांव वायट उतरां उलोवंक पावलें, करूंक ना आमी केन्ना अशें. पूण ही मनशां देवाक मानवलेलीं जाता. सावलूच्या जिविता उद्देशी आमी हें शिकोंक जाय. सावलूच्या जिवितान सावलून कितें केलें, राजा तेका केलो, हुकूम देवान तेका दिलो, तुमी हे झगड्यान आपूण तुमच्या सांगाता आसतलो. आतां जेन्ना झूज जाता, गोलियाताचें आमी सकाळीं पळयलां, झूज जालें, दाविदाक गोलियाताक मारपाक सोंपें आसलेलें. मागीर कशें जालें हें, कशें जालें हें, कित्याक आशिर्वाद न्हू, आशिर्वाद आसाच, पूण आशिर्वाद आतां आमचेर आशिर्वाद आसा म्हणून आमी नको, पूण आमी कशी भिरांतीन भरतात तर मागीर रोखडीत. आशिर्वाद आसा, पूण आशिर्वाद आसा आनी दाविदाक खबर आसा की देव म्हज्या सांगाता आसा. हें झूज म्हजें न्हू, हें झूज जावन आसा जिव्या देवाचें. तो आतां इल्लोसो भुरगो येदे व्हडल्या गोलियाताक मारपाक रेडी जावप म्हणजे तो आपले कुडीचे वस्तंगी गेला मारूंक. आपूण कुडीन बरो स्ट्रॉंग आहा, आपूण बरो मारपी बरो आहा म्हणून तो गेला, आपूण सारको रेसलर म्हणून गेला तो मारूंक. तो कोणाच्या वस्तंगी गेला, देवाच्या. कित्याक तेका खबर आहा म्हज्या सांगाता देव आसा. समजता तुमी. इन द सेम वे दावीद, ह्या वाटेन पळोवया आमी, दाविदाक जेन्ना जेन्ना तो बॅटल ग्रावंडान जेन्ना तो पावता, तो पळयता फकत वो हू इज दीस अनसर्कमसायज म्हणटा, म्हणजे वो कोण, कित्याक इस्रायली न्हू तो, जिव्या देवाचो मनीस तो न्हू. कित्याक ते लोक देवाक, जिव्या देवाक स्वत मानिनासले, तांचे सेपरेट देव आसलेले. तेन्ना दावीद म्हणटा कोण वो, म्हज्या जिव्या देव्या फुडल्यान हेका कांयच म्हणटा हें ना, स्ट्रेंथ ना उबो रावपाक. वो आतां तेका भायल्यान पळयता. आमी कितले फावटी भायल्यान पळयतात आनी भियेतात न्हू. सो दाविदाचे सुवातेर दाविदाचो फोकस हा जिव्या देवाचेर, जो ताज्या सांगात आहा. आनी वो सावलू जेका देवान इचून काडलेलो, हेचो फोकस कोणाचेर हा, आपणाचेर. खालतो हा वो, खालती काय आमी शिकता, एके वाटेन सावलू, एके वाटेन दावीद. सावलू आपणाक जाय ते करूंक सोदता, म्हाका बरें दिसता ते भाशेन आपणें केलें म्हणटा. आनी एके वाटेन दावीद आहा, तो कितें म्हणटा, देव म्हज्या सांगात आहा, हें झूज म्हजें न्हू, देव झुजतलो. खूंय हा फोकस दाविदाचो, देवाचेर. खूंय हा फोकस सावलूचो आसलेलो, आपणाचेर. ते आपणाक मारूंक येतले म्हणून तो पयलो सगळे सॅक्रिफायस करून तो रेडी रावता. जे काम ताचे न्हू आसलेलें, देवाचो उपदेश तो मोडटा. वाचला न्हू आमी 13 वर्सान चॅप्टरान, 1 सॅम्युएल 13 आमी वाचला न्हू. देवाचो उपदेश तो मोडटा आपणाचें शाणेपण लावन. पूण उतर कितें म्हणटा, जे म्हजें शाणेपण संवसारी आहा ते देवाच्या उतरा फुडल्यान ते पिशेपण. आमी पिशेपण करपाक फावो, देवाच्या उतरा प्रमाणे करी जाल्यार आमचें तें शाणेपण. पूण आमकां जाय तें करी जाल्यार तें जावन आसा एक उतरा फुडें पिशेपण. सो सावलू आपणाक जाय तें करूंक गेलो आनी पिशेपण केलें. आनी जेन्ना दावीद आमी दुसरे वाटेन पळयता, तो आपणाची आपल्याचे एबिलिटी, आपणाचे स्ट्रेंथ, कितें स्ट्रेंथ, शक्ती, आपल्याचे शक्तीन तो झगडोंक वचोंक ना. ताका खबर आहा देव म्हाज्या सांगात आहा. आनी एके सायडीन वो राजा जो देवान सुरवातेक वेचून काडलेलो, ताका लागून सावलूक काडून देव मागता दाविदाक, मागणी दिता दाविदाक राजा जावपाची. आनी वो सावलू एक तर गुन्यांव जाता, एक तर आपणाक जाय तें करता. कितले फावटी आमी तशेंच केलां, तो आपणाक जाय तें करता आनी वयल्यान तो एक्सक्यूज दिता, एका लागून केलें, तेका लागून केलें. करिना आमी. आतां तो खालतो जाता, कमांड कितें आसलेलो त्या सुवातेन सावन कितेंच हाडपाचें ना. पूण तांच्यांनी हाडलें, उतर मोडलें, कमांड मोडलो तो मोडलो. आतां म्हणटा तुज्या देवाक म्हणटा बलिदान दिवपाक लागून हाडला म्हणटा. त्याच देवान सांगलां हाडपाचें ना आनी त्याच देवाक तो बली करूंक सोदता तांकां, मेंढऱ्यांक आनी त्या गोरवांक. अशें जावंक जाता?
कसली पिशापणां ही न्हू पिशापणां आमी करिना पिशापणां करूंक ना कितले फाटी केला उतराची सोजमणी नासतना आमी कितें पळय करता तें सगळें जावन आसा पिशेपण उतरा प्रमाणे जें आमी पळय कितें करिनात तें जावन आसा सगळें पिशेपण समजलें तुमकां पळय फुडें कितें म्हणटा सर्वेस्परान सांगलेलें तशें सामुएलान म्हज्या खातीर तुवें खंयची 15 न्हू या 15 16 नाव या तुज्या देवाक बलिदान भेटोवंक दवरल्यान दुसऱ्या सगल्यांचो आमी सत्यानाश केलो सामुएलान साऊलूक म्हणलें गेले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कोलीत केलां तें हांव तुका सांगता आनी साऊलून म्हणलें तर सांग आनी सामुएलान सांगलें तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी तरी पूण इस्रायल कुलयेचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलोलो आनी म्हणलें वच आनी त्या पातक्या एमेलिक्यातांक नाटक करूंक ताचो भस्म जाय पर्यंत ताचेर झूज कर मनशांचोच न्हू सगल्याचेर ताचो झूज कर म्हणटा ताचो भस्म जाय पर्यंत पूण वो ताचो भस्म करच्या पयलीं ताचे हिंड पळय आहा पळय ते मेंढरे आनी गोरवां बरी आहा ती घेवन येता जाता आमच्यांनी अशें करूंक देवान सांगलां करी नाका आनी आमी करतात आमी कितें शिकता आमी म्हणटा पोन्नो करार लायक हाव वी वर डिस्कसींग पोन्नो करारांसान आमकां जायती शिकवण मेवता कशे भाशेन उतराक पाळो दिवचो कितें आपणावचें नाका पळय तें आतां सावलूची खबर आहा म्हण आमी सावलू भाशेन आमचें जिवीत करूं येता काय सावलूच्या जिविता वयल्यान आमी शिकवण घेवंक जाय आमी कशें जिवीत जिवंक जाय पळय तें फुडें आतां सावलूचे खबर बरयलेली आहा सावलू भाशेन आमी जिवंक जाता तर सावलू तो हो जियेलोलो न्हू सो म्हाज्यान अशें जिवीत जिवंक जाता पुस्तकान बरयलां न्हू म्हणूंक जाता कशे पद्दतीन कशे भाशेन हें उतर बरयलां ताची सोजमणी आमकां जाय आतां सॅमसंग आसलेलो तेका देवान मागलेलो तो जे भाशेन जियेला ते भाशेन आमच्यांनी फायदो काडूं येता मागणेची तेणें एनॉयंटिंगाचो फायदो काडलेलो फकाणां केली कितलो मिसयूज केलो फोटीचोय सांगात घेतलेलो बरेपण जालें ना सो देवान आमकां सगल्यांक मागल्या इज इट नेसेसरी ऑल द टायम वी आर डुईंग गूड बट आर वी सपोज टू डू गूड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड येस पूण करतात आमी सोजमतात आमी तेका लागून ही उतरां शिकपाची आमकां भोव व्हड गरज आसा फुडलें इल्लेशें वाचया देन वील गो फॉर नेक्स्ट एंड सामुएलान सांगलें तुज्या दोळ्या मुखार हें वाचलें न्हू सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलोलो आनी म्हणलें वच आनी त्या पातकी एमेलिकायट तांकां नाटक करूंक ताचो भस्म जाय पर्यंत ताचेर झूज कर सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय आतां तरी गमता सावलू आयकोन नासलो म्हणून उतर देवाचें सजमता आयकोन नासलो म्हणून तो सजमता न्हू जस्ट बिकॉज इट इज सेड तेजी स्टोरी बरयल्या म्हणून आमी तेज्या भशेन जिवीत जिवंक जाता तो उतर आयकोन नासलो देवाचें सजमता ही वॉज नॉट लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड तुवें कित्याक पूण देवाचें उतर आयकूंक ना कित्याक खंय गेलें तें उतर कित्याक आयकूंक नाय झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलाय आनी सर्वेस्पराक मानना तें कित्याक केलाय हेचेर आनी तुमकां एक्सप्लेन करपाचें कितें आहा कोंकणी भाशेन हें उलयता पळय कितें उतर आमकां सांगता प्रवादी विचारता सामुएल ताका विचारता सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलाय आनी सर्वेस्पराक मानना तें कित्याक केलाय सावलून सामुएलाक जबाब दिलो हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच
आनी आयकलांच आनी म्हज्या हातान सोंपोवन दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां कितें म्हणटा तो? प्रवादी म्हणटा तुवें कित्याक आयकोंक ना? वो म्हणटा आपणें आयकलां. मानून घेता मिस्टेक. कितले फाटी आमी आमची मिस्टेक मानून घेतला? कितल्या जाणांक लायक आहा आमची मिस्टेक कोणें सांगलें ना आमी मानून घेवपाची? चल आतां हें मागीर पळोवया. आतां आमचें उलोवप करया. सांगा, हाव मेनी ऑफ यू ऑल लायक वेन समबडी पॉयंट आउट युअर मिस्टेक? Nobody? You like when somebody point out your mistake? Since when? After hearing the word. After hearing naka, tenka ata विचारया. After hearing everybody. Even I can say me also. But how many of you all कितल्या जाणांक बरें लागता कोण तुमच्यो चुकी तुमकां सांगता? आतां तुमी उलयात. सगलो वगत आतां हांवूच उलयतलें. आतां तुमचो टर्न. Sometimes you agree and sometimes you don't agree. Why you don't agree sometimes? You don't know? Sometimes you don't agree this is wrong. But what makes you agree that this is wrong? On what basis you decide? Give me the example. Okay. This is the first time. And then other time, when you don't agree time? No, when you don't agree. Sometimes you agree, this is the agreement. Sometimes you disagree. The disagree cha example sang. Okay, so it means there is no humbleness at that time. So आमकां वायट दिसल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांक बॅक आन्सर दितात. But according to the word of God, is it correct? God raised the humble. But when you give back answer, is that humbleness? जेन्ना आमकां कोणी कितें म्हणटा आमी चार म्हणल्यार एक तरी म्हणोंक जाय आमकां. नाका म्हणोंक? आमकां जाय. पूण जेन्ना आमी हें काम पळय करूंक वयता, हें देवाच्या उतरा प्रमाणे काम हें. आतां सावलून कितलीं उतरां देवाची मोडलीं. कितले तेणेन डिसओबिडियन्स देवाच्या उतराक तो कितलो डिसओबे तेणेन केले. कितले फाटी तेणेन देवाचो कमांड मोडलो आनी एवरी टायम वेन ही वॉज ब्रेकिंग गॉड्स वर्ड, देवाचो उपदेश मोडटा, तितले फाटी तो एक्सप्लेनेशन दिता. गुन्यांव जालो म्हणून ना. आमी कितले फाटी आमचो गुन्यांव मानून घेता कोणी आमकां करेक्शन करता तेन्ना. काय आमी ऑफेंड जातात. आमकां राग येता. What is offend in Konkani? Rag is anger. Offend म्हणजे कितें पडटा कोंकणीन? इन्सल्ट म्हणजे लॉस करप. अपमान? ऑफेन्स. ऑफेंड जातात आमी. कोणें आमकां कितें सांगलें पण आमकां ऑफेंड जाता. आमकां तें बरें जमना, आमकां नाका. अपमान. ओके, चल अपमान जाता आमकां. मागीर आमकां राग येता त्या मनशाचो. त्या मनशाक आनी आमकां पळोवंक नाका. आनी म्हज्या दोळ्या मुखार येवप ना त्या मनशान. जाता अशें? म्हाजो सिस्टम कितें आसलेलो जाणा? ओके, देव म्हणटा आमी जायते फावटी आयकोन जाणा न्हू, मिसाक वयताना दुसऱ्याक बोगसूंक जाय. तर कित्याक बोगसूंक जाय तें आमी नको. बोगसूंक जाय म्हणून आमी जाणा. पूण बोगसूंक जाय म्हणून आमी जाणा, पूण कॉन्सेप्ट कितें बसयला तकलेन, हांवें बसयलेलो म्हजें सांगता. तकलेन कितें सिस्टम बसयलेलो, कित्याक बोगसूंक जाय तें हांव नको. पूण देव जेजू म्हणटा आमी दुस्मानांक बोगसूंक जाय, वायट केलेल्यांक बोगसूंक जाय. ओके, कानार पडला न्हू बोगसूंक जाय. तुमच्या पडोंक ना? कानार पडला न्हू, आमी ल्हानसान आयकता न्हू बोगसूंक जाय, जेजूक लागून आमी बोगसूंक जाय. सो बोगसोणें दिवंक जाय, पूण तें कित्याक लागून बोगसोणें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक लागून देवान आमकां कशे भाशेन बोगसिलां हें सगलें आतां गमन येता. पूण त्या टायमार फकत आमी इतलेंच जाणा दुसऱ्याक बोगसूंक जाय. सो बोगसोणें दिवया. तें चिंतून बोगसोणें आमकां आमी दिताले खरें हांव, पूण कितें त्या मनशा कडेन आनी उलोवप ना. हें बोगसोणें समजता तुमी कितें तरी? तुमी केलां अशें? येस. ओके.
ओके हय ओके 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 पूण because again and again if that person is coming and hurting, then it is difficult, you said. But if that person is from your house, then how you are going to handle? But every day in your house. Okay. 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 The philosophy of the world, younger and ते सगळे. Okay. 10th. Then what was happening with you? Yeah. You are praying. But that person is coming in front of you? उलोवप ना. आनी गरज पडत जाल्यार उलोवपाची. Then what you do? But it is still ongoing or past ahleले? Okay. But it's in your house or outside somewhere? Neighbor. Okay, okay. So there are two situations. If that person is little away from you, then it's a different thing. But जेन्ना तूं बोक्षिता, आमी बोक्षिता आमच्या काळजांसान. जेजून सांगला 70 times 7 आमी बोगसूंक जाय. कितलोय तो मनीस तुका वायट करूंक आनी एका सुवातेर आय डोंट नो वीच स्क्रिप्चर इट इज, दिसांतल्यान एक पावटी वायट केलें आनी तो बोगसोणे मागता तुमी बोगसूंक जाय. पळय मातशें तें स्क्रिप्चर. आनी दिसांतल्यान 7 पावटी वायट केलें आनी 7 पावटी बोगसोणे मागता, 7य पावटी आमी बोगसूंक जाय. करेक्ट? आं. पूण हे बोगसोणे दिवपाचे गोठाय आमकां कोण दिता? कोणा उद्देशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी. If I am living in the Spirit, then only it is easy for me to forgive 70 times 7, 7 times. But if हांव तर म्हज्या कुडीन जियेता, if I live in my flesh, जाल्यार ह्यो जो फ्लॅश म्हणजे कितें? द वे ऑफ माय थिंकिंग. जेन्ना म्हज्या फिजिकल हितून पळय हांव जियेता, that is not allowing me because I am thinking, how many times I have to do this? Again and again they are coming against me. Say. Even God came to me that if I come that house, I will put your Atanturun Bhaskar. This type of words are coming. Yeah. Words are coming. Persecutions are coming. Okay. But there is peace in your heart. We have to respond. Correct. According to the word of God, we are not supposed to react. We are supposed to respond with love. And we have to keep on praying for them. Prayer. Yes, respond is prayer. Okay, but what I'm saying is, आमकां बोगसूपाक difficult. जायना. आमच्या वस्तोंकी तर आमी चड करून शेजाऱ्यांक. जाता न्हू केस्तांवां शेजाऱ्याची? जायना आमकां कितें तरी जावन येता. जायना म्हणजे जायना कशें जाता. पूण त्या टायमार आमी तर आमचो फोकस तर म्हजेर आहा. म्हाका त्रास दिल्या, म्हाका कश्ट दिल्या, म्हाका दोग दिल्या, तें तर सगळें म्हाज्या नदरेन आसता न्हू, जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगिव. But if I keep my focus on Jesus and if I remember the one line what Jesus said on the cross, and what is that line? Father, they don't know what they are doing. Please forgive them. Thank you for your grace which you have given to me to forgive them. So if I depend on the Holy Spirit, on Jesus, on the Word of God, it is easy to forgive because I am not doing it with my effort. But it is becoming impossible when I depend on my effort. The things are becoming impossible to do anything according to the Word of God is when I try to do it with my effort, never I'm going to do that. It's not going to happen. But when I believe that it is the power of God, it is the grace of God which empowers me, which helps me to forgive, then only it can be done. ताका लागून ही देवाची कृपा पळय आमकां मेवला फुक्याचे देणे. म्हजें कांयच एफर्ट ना, म्हजें कांयच तितून बलिदान ना. कितें बलिदान आहा तें जेजूचें.
सो जेन्ना तर हांव हें उतर दीस आनी रात नियाळ कोत्ता, जेजून कुर्सार म्हणलां बापा तें नोको. थिपी मारली, मार पडलो, चापकांचो मार घातलो, काट्यांचो मुकूट घातलो, आख्खे कुडीनसान रगत वारवता तेजे, आनी आख्खे कुडीर म्हणटा सामसाच्या बुकार आमी पळयता, स्तोत्राच्या बुकार आमी पळयता, ताच्या कुडीचेर मांस नासलेलें म्हणटा, ताची सगळीं हाडां म्हणटा मेजूंक जातालीं. इतले भाशेचो ताणें मार घेतलो, इतले सगळे तर हांव हें नियाळ करता. इज इट इम्पॉसिबल फॉर मी टू फॉरगिव? when I depend on His grace, on His love, on His forgiveness for me, when I know the way how He forgive me, it is possible for me to forgive. But there is a condition. I have to do the shift from myself, what He has done for me, then I believe and I see what Jesus has done for me. दोगा मनशांनी आमकां कितें केलां घोडेक जाय. एक, म्हज्या शेजाऱ्यान म्हाका कितें केलां तें, आनी दुसरें, जेजून म्हाका कितें केलां पळय तें. जरी तर हांव शेजाऱ्याक पळयना पूण जेजूक पळयता, जेजू म्हाका गोठाय दिता, कुरपा दिता, ताका बोगसुपाक आनी ताजो मोग करपाक. पूण हांव तर चिंत्ता म्हज्या वस्तुंगी हांव करूंक वयतलें, इम्पॉसिबल. म्हज्या वस्तुंगी इम्पॉसिबल. Really, brother, it's impossible to forgive anybody without the grace of God, without the love of Jesus. Huh. Now, COVID time. That was the perfect time. We were in 2020. I started to listen to the word of God from first day. Yes. Then Hmm. I have been with them. And there in between, within 2 years, I am got healed from many sicknesses. Praise God. Because that time when we don't, आमकां जेन्ना उतराची सोजमणी ना, एके भाशेच्या फासान आसता आमी, पूण जेन्ना सोजमणी येता, सगल्यो सांकड्यो तुट्टा. सिकनेसान बांदवलेली सिकनेसां आमची सगळीं नाच जावन वयता, आमकां गोमचें पासून ना. ओनली थिंग आय हॅव टू अलाव द वर्ड टू गो इनसायड ऑफ मी एंड रिन्यू माय मायंड. आय एम गेटिंग हील्ड एट द सेम टायम. I allowed my word of God inside. Praise God. And I try to all attitudes to be renewed. Because you allowed the love of God inside of you, no? So, and then word of God came to me that you have been healed from your cirrhosis. Praise God. Then this was my spondylosis, and this was tight itself. I was kneeling down. This was the sacrament on the computer, and one hand came and just pressed, and from that day. You are healed. That's the love of Jesus. This is what I am here because of that. Praise God. Praise God. Growing in that. Yes. One thing I am getting blocked. I am also centered in church, central place. Many, Okay. I am a Parish Council moderator in that activity. Okay. Then yesterday, Mercy, Divine Mercy Coordinator. I am the Divine Mercy Coordinator, and Friday is the meeting. So that again, I was teaching 37 years catechism. Praise God. So now confusion is what? Say now I am being in the church, and I told that everything has no need of the confession and this. If I told, that will be again I have to balance. That's why I was questioning. Yeah. But see, you are asking a question. See, when you ask a question, no, it's a very good thing because you yourself had a question. Now, these teachings, when coming out, and the teachings, the knowledge, what you had, it's clashing now. Yes? But now, when you believe, when Jesus said, right, in the book of John, chapter 8, it said, if you are my disciple, you continue in my word. Now you have to see the difference, what knowledge you had before, where it was aligning in the word of God. And now this knowledge, what you are taking right now, what God is teaching you, you check in the Bible and you see which one aligns with the word of God. Not because somebody is saying or somebody is preaching, but when you get the scripture, when you get the word of God, where it is written, who said, when said, in what context, when you go to see that, no, you, Holy Spirit himself, we will convict you what to accept and what to put it out. Yes. And one person is asking a question, many people are getting their answers. Praise God, praise God. From one person, many people are getting answers. And I'm really, you're blessed, brother, to be here because some people, they don't ask, but they have it. Maybe here, maybe online. But through you, people are getting answered.
Because all of my years also, we were locked in some knowledge which I don't even know whether it is written or not written. Because somebody gave me, it was fitted here. But now somebody came and gave me the good news, which is the gospel of Christ, and now I see the difference. Which one align with the word of God? Which one don't align with the word of God? Which is don't align with the word of God? Flush it out. Which align? Let's keep it. Because that is the good news. That is the word of God. That is the gospel of Christ. That's what I'm planning now. The Catechism of Catholic Church. That book is there. In that book, Word of God is a explanation. Yes, you check it. I'm going to check that, and plus I want to meet. But one thing I want to give you a helper. Keep the Holy Spirit in the center with you, because He is the one who is going to convict us. Because this word of God can be read in two ways: to know the knowledge and to take the revelation. Revelation giver is the Holy Spirit. Knowledge I can get it by reading. Why I'm taking that? Because it is the magisterium of the church. Magisterium teaching of the church. So all explanation are given from head. Yeah, but you study first. Give time. Yeah. I'm not refusing anybody here. No. I know. And nobody can refuse which is written. In my heart, I'm not denying any. I know. I understand. The question is, when I'm going to that place, those people will be very close. Yeah, because they don't know, no, where it is written, how it is written, don't know. Yes, I have to prove that. No, with proof I have to do that. Yeah, but for that, first, Holy Spirit should convict you. We need to take a step in our life with the guidance of the Holy Spirit. He is the one to lead us. How we know that? In the book of Acts, we see in the book of Acts chapter 6, we see Philip went to Samaria, and from there, the angel of God told him to go to so and so place, and from there, Holy Spirit said to Philip to go to Gaza. You know that? To go to Gaza. It means Holy Spirit is the one who guides you, who speaks to you. He knows everything, when to take which move. He will guide you, but only thing I have to call upon Him. In the same way, even for Apostle Paul, Holy Spirit guided him from city after city. City after city, not any person. Holy Spirit guided him. So let the Holy Spirit guide us, whom to teach what, whom to speak what, or from where to go, and kona kode वचपाचे, कोणाक कितें सांगपाचें. Let the Holy Spirit guide how He guided the apostle, the disciples. Why church is not accepting, not there, no platform. Okay, we'll pray for them. No, the way we receive the message, you know, even we were like this before. Even I was like that before. But when I got the news, I knew, now Holy Spirit convicted me. Now why Holy Spirit came? To convict me of that one sin called unbelief. Denying what Jesus did. Unbelief is the biggest thing, because when somebody come and give me the gospel, if it align, when I check it, when I ask the Holy Spirit to help me, when He convict me, then it is the truth. No, when somebody comes and give me any lies, now I know the difference. Now we know the difference. That's why waiting. Still I'm praying and waiting. I'm not touching to question them. But No, you give time for yourself. Yes. there are two doctors in the Bible, so I want to meet them. I know one person. Now you saw in the Bible we see Pharisees, Sadducees. Yes, we saw, right? They were full with the knowledge, full knowledge of the word of God, but they failed to recognize Jesus. Why? Because they believe in their self-righteousness. They had the head knowledge, but the hearts were hardened. Is it written in the Old Testament, coming of Messiah? Yes. But when Jesus was speaking, when Jesus was doing signs and wonders and miracle, is it possible for any person to do that? Unless God is with him? We see in the Acts chapter 10 verse 38, Ami poita, God was with him. He went on doing good because God is with him. Understanding? It's My condition was, when prayer has to come, like that why I was there. Praise God. God made you humble, no? When we receive the word of God, the word transforms us.
But I have to accept it. If I don't accept it, the word will not do anything unless I open my heart. If I open my heart the way you opened, पहिले आता तू म्हणता तुझ्या कहे हले ये नका ते नका ते नका. But now you accept whatever it is because now you are sensitive to the word of God. When I keep myself in the center, no, then ye naka te naka, I see myself. But when I see Jesus, no, give me whatever, give me little rice, put water and give, I'll eat it. It's like that becoming attitude after that. When you keep Jesus in the center. When Jesus gave Sermon on the Mount, for 3 days, no food, no water, no nothing. For 3 days. So आमकां क्वेश्चन उरला ये नाका ते नाका आसता कित्याक उतराची सोजमणी ना I am in the center. I am on the throne. But उतराची सोजमणी येयली we see Jesus on the throne and myself on the cross. If I don't consider myself on the cross, yesterday we saw Galatians 2:20, I am crucified with Christ. So my nature is crucified. The old nature, the pride nature, the self-conscious nature, the self-righteous nature which I had before in my old nature is crucified on the cross. So now who is in the center? Jesus in the center. Who is on the throne? Jesus on the throne. Myself, old nature, my old self is on the cross. Every sickness is Satan's thing. Praise God. Praise God. But when we see, we have put everything in different category. This prayer, healing prayer, deliverance prayer, this prayer, that prayer, anikidem prayer. But it comes all in one. By the wounds and stripes of Jesus Christ, I am already healed. Whether it is diabetes, whether it is migraine, whether it is back pain, whether it is leg pain, whether it is small cut pain. By the wounds and stripes of Jesus Christ, I am already healed. Every word of God is healing to my flesh. Kal wachung na Proverbs 4:20. We saw, right? Every word of God is healing to my flesh. By the wounds and stripes of Jesus Christ, but this world with their own knowledge has made a different knowledge for me than the word of God. Now the different, this ministry, this category, that category, the word of God is same. The Jesus is same. The Father is same. The Holy Spirit is same. We had done the categories. If somebody comes and asks me where you belong to, I belong to Jesus. I only belong to Jesus because He died for me. I don't know what you are talking about. I don't know. I will say like that, and I said like that, and I'm saying like that. If anybody comes to me, where you belong to, which place, which category, I don't know any category. I know only one Jesus who came to die for me on the cross, and He delivered me from every bondage, every sickness. Only that one Jesus. Are you understanding? And they get offended when I say like this. But I don't care if they offend. I'm speaking the truth. I know only one Jesus. Sajmata tumka? So let's not, see, because my people are destroyed for the lack of knowledge, God said that? Yes. उतराची जाणवाय ना म्हणून मनशाचो नाश जाला, म्हज्या पोरचेचो नाश जाला म्हणटा देव. वय. सो जायते जाण येता आनी म्हणटा आमकां विचारता तुमी खंयच्या हितून ग्रुपान आहा, कसलो तुमचो ग्रुप, कसले तुमचे, आय डोंट नो एनी ग्रुप. हांव एकूच जाणा जेजू म्हजे पासत मेला, ताच्या गायांनी म्हजी पेखवणी जाली, ताच्या रक्ता उदेशी म्हजे पातकां नितळ जाली. नाव आय एम अ न्यू क्रिएचर इन क्राइस्ट जीसस. हांव जावन आसा एक नवी रचना जेजू उदेशी, जेजू सवे. सगळे म्हजे पोन्ने आहा ते खुर्सार काल आमी पळयला गॅलेशियन्स 2:20. हांव खुर्सार खिलायलो, म्हजो पोन्नो सोयंबा तो खुर्सार गेला आनी नवे म्हाका जिवीत मेवला जेजू उदेशी. सो म्हाका खबर ना तुमी कसले ग्रुप उलयता, तुमी कितें उलयता, आय डोंट नो. आय बिलोंग टू जीसस. ही इज माय लॉर्ड, माय गॉड एंड माय सेवियर. I belong to His kingdom and He is my king. That's it.
पूण हे सगळे आमी मानून घेतले, ह्या उतरा प्रमाणे चलतले जाल्यार उतराक देवाच्या खालतिकाय पयली जाय. हो सावलू देवान मागलोलो राजा, तो देवान ताका राजा मागूंक नाहलेलो, पूण खालतिकाय आहली सावलूच्या जिवितान. सावलून आपणाचें राजापण कित्याक वगडायलें? ताच्या गोरवाक लागून. सुरवातेक आमी पळयलां, गोर्व तूं गरीब आनी गिरेस्त आसल्यार गोर्व न्हू. जेन्ना तूं तुज्या तुका वयर पळयता, जेन्ना आमी आमचे स्वताचे सेल्फ आमचो हे आमी वयर वयलो जागो दिता, तें जावन आसा एक गोर्व. आनी सावलू उद्देश आमी शिकता की सावलू गोरवान आसलो. घोडे गुन्यांव पासून जालो जाल्यार तो म्हणना म्हजेशीन गुन्यांव जाला, तो रिजनां दिता. तुका लेट जालो म्हणून आपणें तें केलें, दुसरो म्हज्या अगेन्स्ट येताली म्हणून आपणें तें केलें, तो रिजन दिता. पूण हुकूम कोणें दिलोलो? देवान दिलोलो. देवाचो उपदेश ताणें पाळूंक ना. सावलून देवाचो उपदेश पाळूंक ना. ते भाशेन जावया आमी, गा आमी जातली जेजू भाशेन. कोणा भाशेन जावया? जेजू भाशेन. लेट्स इमिटेट क्रायस्ट. आर्गां जेजूक. तेका लागून आमी देख घेवंक जाय. जेजून जे भाशेन आमी म्हणटा, आमी जायते हिरोज आमचे आमी पळयतात बायबलान, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अपोस्टल पॉल पळयता, सगळे पळयता. पूण जेजू जे भाशेन जिवीत जियेलो, बापाच्या उतराक सदांच तो खालतो रावलो, बापाचें उतर तेणें मरो पर्यंत सांबाळलें. ते भाशेन आमी बापाचें उतर, देवाचें उतर सांबाळूंक जाय. ते भाशेन आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान सांबाळूंक जाय. खालतिकाय जाय. आमकां कुन्नाट काय राग, द्वेष, जेलसी तसलें कितेंच उपकारना. कित्याक हें सगळें जावन आसा संवसाराचें. हें सगळें जावन आसा संवसाराचें. आतां म्हजेर थोल्लेलें हांव संवसारी जाणवायेन जियेतलो काय स्वर्गार सांची जाणवाय येता, जी बापाची जाणवाय येता, जेजू उद्देशी आमकां येयल्या, ते जाणवायेन हांव जियेतलो. राजा विचून काडलेलो तेका. कितें केलें तेणें? वगडायलें. देवाचो उपदेश पाळिना जावन. पोतून तेका दुसरे सुवातीचेर आमी पळयलां, ताका सांगतात ते पोरजेचो नाश जाल्या बगो सगल्याचो भस्म करूंक सांगलेलो. हेणेन बरें कितें आहा तें हाडलें देवाक उबारपाक, देवाक सॅक्रिफीस दिवपाक. त्याच देवान सांगलां कितें धाडिनाका, सगल्याचो भस्म जायसर भायर सरपाचें ना. वो कितें बरें आहा तें घेवन येयला. सुरवातेक कितें केलेलें तेणेन 13व्या विस्वरान? कितें आपणाक बरें दिसता तें केलेलें. हांगा तेणेन कितें बरें आहा तें हितून हाडलें. बरें मेंढरे आनी बरीं गोरवां. सो आमकां बरें दिसता तें, इज इट नेसेसरी देवाच्या नदरेनूय तें बरें म्हणून? ना. सो आमकां बरें दिसता तें करप ना. आमी करूंक जाय देवाच्या उतरान आमकां कितें करूंक सांगलां पळय तें आमी करूंक जाय. आमकां बरें दिसता तें करप ना. कित्याक आमकां बरें दिसता तें करी जाल्यार तें देवाच्या नदरेन पिशेपण. हांव पळयतालें कोण म्हणटा काय म्हणून तें उतर. कोणें म्हणलें तुवें? आमकां बरें दिसता तें आमी तर करीत, देवाचे नदरेन तें पिशेपण. आमचो सदांच आमचो एक खालतो एक स्वभाव जावंक जाय. देवाच्या उतराच्या फुडल्यान आमचो जावंक जाय एक सदांच खालतीकायेचो स्वभाव. देवाच्या उतराक जेन्ना आमी खालती रावता तेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. जेन्ना तो शतपती आहलो, जेन्ना राजा आहलोलो, एक 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 चाकोर आसता, 10,000 टेनंट्स, 10,000 आमी टेनंट्स दिवपाक आसता तो 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 सर्वंट. आनी राजा म्हणटा तो रडटा आपणा कडेन जायना फारीक करूंक. 10,000 सारकें 10,000 फारीक करूंक जायना म्हणून तो रडटा. आनी राजा ताची काकूत कोत्ता आनी म्हणटा आसूं बक्षिता म्हणटा तुका. पयलो राजा कितें हुकूम दिता? ताका बंदखणीन उडय, ताच्या बायलेक, ताच्या भुरग्यांक सगल्यांक बंदखणीन घाल म्हणटा. फारीक करी सोर. सारकें? कितें पनिशमेंट आसलो? बंदखणीन घाल, फारीक करी सोर. पूण जेन्ना वो रडटा मागता तेन्ना राजा काकूत करून ताका बक्षिता. जेन्ना वो सर्वंट भायर वयता, वो चाकोर भायर वयता, हेका कोण कितले दिवपाक आसता? 100. 10,000 खंय पडले? 100 खंय पडले. 10,000 खंय पडले? कितले आनी 100 खंय पडले? 100 सुबेज न्हू 10,000कीन? 100 थोडे बरें जाणा मरे तूं कॅल्क्युलेशन.
100 आणि 10,000 म्हाका बोक्सोणे मेवला देवा कडल्यान 10,000च्या मापान आणि म्हजो कोण दुस्मान म्हज्या विरुद्ध येता तो हा म्हज्या अगेन्स्ट 100च्या मापान. सो 10,000 व्हडले व 100 व्हडले. देव म्हाका बोक्षिता 10,000च्या मापान जाल्यार 100 म्हाका बोक्सूंक सोंपें न्हू. पूण पयलें 100 सोंपें आहा तें दिवपाक पयलीं म्हाका खात्री पडोंक जाय म्हाका 10,000चे बोक्सोणे मेवला म्हणून. पयलीं म्हाका खात्री पडोंक जाय जेजून म्हाका 10,000च्या मापाचे बोक्सोणे दिलां. जेन्ना म्हाका काळजान म्हज्या खात्री पडटली म्हाका 10,000चे बोक्सोण्याचे फारीकपण मेवला जाल्यार म्हाका 10,000तले 100 दिवपाक इजी न्हू. 10,000 तुजे कडेन हा कोणी बाबडो 100 मागता दिवपाक जायना. छे म्हाका उणें पडटलें म्हणटात आमी. 70 फावटी 7 दिवंक लायला देवान. सो जेन्ना हांव देवाक म्हज्या मुखार घालता देवाक म्हज्या जिवितान जेजूक म्हज्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिता तेन्ना की म्हाका सोंपें दुसऱ्याक 100 मापाचे दिवपाक. पूण पयलें म्हाका जाणा जावंक जाय म्हजे कडेन कितलें मेवला पळय तें फारीकपण. म्हाका माफी कितल्या मापाची मेवल्या ती पयलीं म्हाका खबर आसूंक जाय न्हू. आतां म्हाका कितें मेवता तेंच हांव तुमकां दितलें. जायते स्टोरीज हांव अजुनी नको बायबलाचे शिकोंक ना. म्हज्यान शिकोंक जाता तुमकां. हांव नको तें सांगोंक जाता. हांवूच नको तुमकां कितें सांगोंक. आतां कितें हांव शिकलां म्हाका देवान कितें शिकयलां तें म्हज्यान तुमकां शिकोंक जाता. कित्याक म्हजेशी हा ती जाणवाय शिकलां हांव. समजता ते भाशेन जे म्हजे लागीं जे कितें आहा तेंच म्हज्यान दुसऱ्याक दिवपाक जाता. जे म्हजे कडेन ना तें म्हज्यान दिवंक जायना. जेन्ना खात्री पडटली आनी म्हाका खात्री कोण दितलो बापाचो आत्मो पवित्र आत्मो जेन्ना म्हाका खात्री दितलो दॅट यू आर फॉरगिवन फ्रॉम युअर पास्ट प्रेझेंट अँड फ्युचर सिन्स. वेन आय एम कन्विन्स्ड विथ दॅट देन ओन्ली आय कॅन गीव दॅट 100चे फारीकपण कोण मागता पळय त्या मनशाक. समजता. Thank you, Jesus. So आमी घोमंड पयलो सावलाचो हा पयलो पोंग ना. ओके गो वर्स 22 Samuel 15 verse 22. Okay go KJV हा. सॅक्रिफायस दिवप म्हणजे कितें. बलिदान. कसलें बलिदान. हा आदी बलिदान कसलें जातालें मेंढऱ्याचें. आमच्या पातकाचें फारीकपण मनशाचें पातकाचें फारीकपण मेंढरो दितालो. कसो दितालो. मनीस वयतालो प्रिस्टाच्या फुडले ते मेंढऱ्याचेर हात धरून रिच्युअल आहलें ते पातकी मनशान मेंढऱ्याचेर हात धरूंक जाय आसलेलो आनी एक सोजमणी तांकां आहली की म्हजी पातकां सगलीं त्या मेंढऱ्यान गेलीं आनी त्या मेंढऱ्याक मागीर जिवेशी मारप. तेन्ना मनशाक कितें दिसतालें म्हज्या पातकाचें फारीकपण जालें. जेन्ना आदी आमकां दिसतालें म्हज्या पातकाचें फारीकपण ते भाशेन जाता. सो एवरी इयर तें करपाक जाय आसलेलें. आतां कितें म्हणटा जेजू जावन पडलो म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाचो मेंढरो. हा सारकें. वन्स एंड फॉर ऑल इट इज फिनिश्ड. आतां एवरी इयर आमकां पातकाचें फारीकपण दिवपाक जाय गाय. वन्स एंड फॉर ऑल जालें. एके पावटीन तें जालें. आतां फकत म्हजें काम कितें सोत मानपाचें. जेजून तें बलिदान म्हज्या पातकांचें दिलें. आदल्या भशेन हा आतां पोन्न्या कोरारा भशेन आमचें हा एवरी इयर पातकाचें फारीकपण गाय. जितलें हांव सोत मानता तितलें म्हाका तें लागू जाता. सारकें. आतां हें केन्ना जातलें. ओबिडियन्स म्हणजे कितें. ओबिडियन्स इज वॉट. मानप पाळ ओबिडियन्स. आतां देव कितें सांगता विश्वासी पाळप न्हू. ओबिडियन्स वय. आमी आतां देवाचें उतर बरयलेलें हा पूण देवाचें उतर बरयलेलें हा तें आमी सगळ्यान वी हॅव टू बी ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड. If we don't obey to the word of God, it doesn't show my love towards God. Yes or no? Was Jesus obedient to God's word and God's will? Yes. Was he obedient? देव जेजू obedient आहलो बापा सोवे बापाच्या प्लॅना सोवे to his will?
येस, ओबिडियंट आसलो म्हणून मरो पर्यंत तो ओबिडियंट रावलो आनी जे बापाचो प्लॅन आसलो, जे बापाची येवजण आसली जेजू सवे, ती पुरी जाली, ती कंप्लीट जाली. समजता न्हू ब्रदर? पुरी जाली. सो आतां आमचें काम कितें? वी हॅव टू बी ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड, मिनींग जे कितें जेजूच्या विशीं जे बरयलेलें आहा, म्हज्या पातकाचें फारीकपण जालें, जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली, आतां म्हजें ओबिडियन्स हांव कशें दाखयतां? सोत मानून त्या उतरा प्रमाणे चलोन. जरी तर म्हणटात देवाचें उतर, जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली, म्हाका आनीक दुबाव आहा? ना. दुबाव येयलो म्हणजे आय एम नॉट ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड. समजता? म्हाका दुबाव येवप जातलें, जावचें ना. जायतीं जाणां म्हणटा 4 फाटी म्हणलें हांवें तरी कांयच जावंक ना, 50 फाटी म्हणलें तरी जावंक ना, दुसरे दिसा 100 म्हणोंक, 100 टायम्स म्हणोया म्हणोंक, ओके म्हूण 100 टायम्स म्हणलें तरी जायना. म्हाजो फोकस खंय आहा? टायम्साचेर काय जेजूच्या गायांचेर? टायमाचेर. पूण फोकस आसोंक जाय खंयसर? जेजूच्या गायांनी खरेंच हांव बरें जालें म्हणून हांवें भावार्थान सोत मानपाचेर. सारकें? पूण हांव तर म्हणटा 10 फाटी म्हूण, 20 फाटी म्हूण, म्हाजो फोकस खंय आहा? कितले फाटी म्हणपाचें आहा पळय तेजेर, जेजूच्या गायांचेर आहा. मागीर म्हाका पेकोवणी मेळना, मागीर फोन येता आनी म्हणटा तुवें सांगलां तें प्रेयर काम करिना. इट्स नॉट वर्किंग इन माय लायफ. बट in my neighbor's life it worked. She said it only once, but it worked. But I said it 100 times, it's not working. It means what? God is partial. No? तेणे कोणे एकूच पाटी म्हणलां, त्या भावार्थान म्हणलां, एकान तें काम जालें. पूण हो आतां कोण दुसरो कोण आहा तो 100 पाटी म्हणटा, पूण हेचो फोकस खंय आहा? जेजूच्या गायांचेर आहा काय कितले पाटी म्हणपाचें आहा तेजेर आहा? कितले पाटी म्हणपाचें आनी कितले पाटी म्हणून हांव बरो जातलो पळय तेजेर आहा. पूण उतर आमकां कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालां. तूं कितले पाटी म्हणटा पळय तितून बरें जायना तूं, जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालां. आतां आमी म्हणटा एके पाटीन म्हणटा जाल्यार एक पाटी म्हणल्यार पुरो न्हू, पूण जेन्ना आमी बोगोर बोगोर म्हणटा, आय एम ट्रेनींग माय मायंड टू बिलीव दॅट. सगळे वाटेनी आमी सोजमोंक जाय. हांव बोगोर बोगोर म्हणटा, म्हणत राव म्हणटा. जेन्ना हांव बोगोर बोगोर म्हणटा म्हणजे आय एम ट्रेनींग माय मायंड टू बिलीव दॅट, सो दॅट माय मायंड वील नॉट गो फॉर अ रावंड. हांव म्हणटा तोंडान, पूण म्हाजें मायंड टुराक वचपाक जायना भायर. सो जेन्ना हांव बोगोर बोगोर म्हणटा आनी हांव आयकता आनी म्हजें मायंड ट्रेन जाता, जेजूच्या गायांचेर चिंतूंक पडटा, आनी तेन्ना मागीर म्हाका दिसण्यान येता म्हजी पेकोवणी जाली पळय ती. समजता? सो आमी देवाच्या उतराक सदांच खालती आसोंक जाय आनी विस्वासी आसोंक जाय आनी ओबिडियंट आसोंक जाय. ओबिडियंटच्या उतरा प्रमाणे हांवें म्हज्या जिवितांत तें चलोवंक जाय. म्हाका जाय तशें न्हू, म्हाका जाय तशें तर हांव करीत, देवाचे नदरेन तें कितें? पिशेपण. आमी आसतात पूण आमी पिशेपणां सदां काल करता. आमकां बरें दिसता तें आमकां करूंक जाय. आमी सदांच आमकां बरें दिसता तें करूंक सोदता आनी आमकां दिसता हें सारकें, पूण देवाचे नदरेन तें पिशेपण. सावलीच्या उदाहरणान आमी शिकल्या, तो आपणाक कशें बरें दिसता तें ताणें केलें आनी तें जावन पडलें देवाचे नदरेन पिशेपण. And Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offering and sacrifice? Samuel taka icharta, and Samuel said, had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of ram. Okay, go AMP for this. And Samuel said, had the Lord, no, MP. Samuel said, has the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifice as in obedience to the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed, go down, is better than the fat of ram. Okay, कोंकणी वाचया. जे सॅक्रिफिसाचे आमी पळय चित्ता, सॅम्युएल म्हणटा सावलूक, ओबिडियन्स, देवाचे उतर, एक्झॅक्ट वर्ड ओबिडियन्साक कोंकणीत हेजेर पळोवया न्हू, हेजेर पळोवया. उतराक पाळो दिवप. वर्स 22. कितें म्हणटा हिंगा कोंकणीन? मानता, ओबिडियन्स इज मानता, आय थिंक.
सॅम्युएलान विचारले 1 सॅम्युएल 15:22 सॅम्युएलान विचारले सोर्वेस्पराक कितें मानता आपले उतर आयकलेले वो हो आनी योजना परस आज्ञा पाळप योजना म्हणजे सॅक्रिफायस पूण योजना इज सॅक्रिफायस ऑर नॉट अ रायट ट्रान्सलेशन नो योजना इज सॅक्रिफायस यज्ञ ओके सर्वेस्पराक कितें मानता आपले उतर आयकलेले वो हो आनी योजना परस आज्ञा पाळप ओदीक आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस खालतेपण ओदीक मोलाचे पळय कोंकणीन पळय कशें म्हणलां हांगासर आमी सॅक्रिफायस म्हणजे आमी सॅक्रिफायस दिता म्हणजे आमी कितें तरी देवा पासत आमी कितें तरी करता सो दॅट गॉड विल बी प्लीज्ड विथ मी आमी आमच्या वस्तोंगी कितें तरी करूंक सोदता आतां सॅक्रिफायस म्हणजे कितें एक रिच्युअल तो आमी कितें तरी आमी दिता सो दॅट गॉड विल फॉरगिव मी समजता हे समजता तुमकां हांव कितें म्हणटा वय पूण हांगा सॅम्युएल कितें म्हणटा बिहोल्ड टू ओबिडियन्स इज बेटर देन सॅक्रिफायस अंडरस्टँडिंग पूण हांगा सॅक्रिफायसाचो मिनींग कितें आमी जे सॅक्रिफायस दिता मेंढऱ्याचे सॅक्रिफायस दिता ते म्हणटा न्हू देवाक आदी ते मेंढऱ्याची चोरप सॅक्रिफायसान मेंढऱ्याची चोरप दिवपाची आसताली न्हू दॅट वॉज द रिच्युअल रायट टील जीजस कम्स ब्लड एंड फॅट्स येस द बर्न्ट ऑफरिंग करेक्ट नो सो फॅट्साचे जेन्ना आबेल आनी कायनाच्या टायमारूय पळय जेन्ना मेंढऱ्याचो जेन्ना सॅक्रिफायस दिलो देवाक तो मानवलेलो जालो सारकें सो ब्लड एंड फॅट्स वॉज द सॅक्रिफायस टू बी गिवन म्हणजे तूं कितें तरी देवाक दिता आनी देव मागीर आमी देवाक मानवलेली जाता पूण हांगा सामुएल कितें म्हणटा पोरण्या कोरारान पासून सामुएल म्हणटा पळय जेन्ना सामुएल मागलेलो आसता कोण उलयता तेच्या सोवें उदेशी पवित्र आत्मो उलयता समजता आनी आदल्या कोरारान प्रवाद्यांचेर पवित्र आत्मो येतालो आनी वयतालो पूण नया कोरारान your body is the temple of the Holy Spirit and God's Spirit is dwelling inside of you. This is the difference. So we are under a better covenant. समजता आमी बऱ्या कोरारान हा आदी पवित्र आत्मो येतालो वयतालो सावलूचेर बसून पवित्र आत्मो येयलो आनी गेलो सुरवातेक जेन्ना देवान ताका मागलो तो दुसरी भाशा पासून उलोवंक लागलो म्हणटा तो दुसरे भाशेन उलोवंक लागलो तो नवे भाशेन उलोवंक लागलो आमी म्हणटा न्हू आमी न्यू टंग्स वी हॅव नॉट स्टडीड नो टंग्स सेशन उरला ओके spirit soul yes we'll do it okay tongues is we have to do it tongues praise God thank you Holy Spirit okay we'll finish this so adल्या कोरारान कितें जातालें पवित्र आत्मो येतालो आनी वयतालो सारकें पूण आतांच्या नव्या कोरारान आमी सगळीं जी कोण सोत मानतात जेजूच्या मरणाचेर on Jesus' death Jesus' burial and Jesus' resurrection and who have accepted Jesus as their Lord God and Savior आपलो सोमी दोनी आनी सोडवंडार जो कोण जेजूक मानून घेता ती जावन आसा देवाची भुरगीं आनी तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर बापाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करता 1 Corinthians 3:16 1 Corinthians 6:19 समजले सो आता पवित्र आत्मो वयता येता तसले ना वी आर ब्लेस्ड वी आर हायली फेवर्ड वी आर अनॉइंटेड वी आर फॉरगिवन वी आर सेव्ड वी आर लिव्हिंग अ न्यू लाईफ आदी तशें नासले पूण आतां जेजू येवन हें आमकां सगळें मेळ्ळां आदी लोकांक सोडवंडाराचो एक 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 वेळ कितें म्हणटा ते एक 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 आशा आसली सोडवंडार येतलो पूण आतां आमी ज्या पळय कोरारान हा सोडवंडार येयलो नॉर्मन ती एक सांग ह्या बाथरुमान वच म्हणून दार बंद कर कित्याक एसी ऑन हा एसी ऑल्सो एंड द साऊंड ऑल्सो नो लेट्स नॉट डिस्टर्ब पीपल
ओके कितें म्हणटालें हांव हां आमी आतां आशिर्वादीक करारान आहा बऱ्या करारान आहा आदी सामुएल जे उलयतालो पळय तोत्म्याची जेन्ना मागणी तेजेर येताली तेन्ना तो सगळें देवाची उतरां तो उलयतालो सारकें आतां पोन्न्या करारान पासून बरी खबर जालेली पळय ओबिडियन्स इज बेटर देन सॅक्रिफायस आनी दुसरें कितें म्हणटा पळय एंड टू हीड इज बेटर देन द फॅट ऑफ रॅम हीड म्हणजे हिंगासर पळय म्हणटा कोंकणीन आमकां कितें बरयलां वॉट इज दॅट वर्स आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस जे सॅक्रिफिसाक लागून आमी जी चोरप आनी जे रगत भेटयताली ते चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचे आसा आमी आयज खालतेपणान तूं आनी हांव पूण सामुएलान कितें म्हटलें प्रवाद्यान मेंढऱ्याचे चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें मोलाच्यो वस्तू जाय काय बेश्टे सादे वस्तू जाय आमकां सो खालतेपण जाय वो नाका आयसान आमी खालते जिवी जियेतली जेजूच्या मोगा पासत हय आतां आमी म्हणटली समटायम्स एंड समटायम्स नॉट समटायम्स येस ऑल द टायम इट हॅज टू बी हंबल हंबलनेस सदांच आसची आमचो गुन्यांव असो गुन्यांव नासो वी हॅव टू बी हंबल बिकॉज जीसस वॉज हंबल जेजू जावन आसलो खालतो कितली ताजी लॉस केली एक दीस जेजून कितें केलें तांकां वायट केलें उतरां वायट दिलीं करुण्यो वायट केल्यो बापाक सांगलें तांचो नाश कर म्हणून और कितें म्हणलें निमाणें उतर पासून बापा ती नोको तांकां बोगस आयज आमी म्हणटा आमचेर कोण वायट करता तांकां ती नोको तांकां बोगस हांसलाय तांकां हांसलाय म्हणून आमी म्हणटालीं न्हू देव कोही हांस लायता ती पळय आनी खास पासून कितें वायट घडलें म्हणटा देवान हांस लायली म्हणटा गेल्या म्हयन्यान तेंच्यांनी अशें केल्लें ह्या म्हयन्यान देवान तांकां दाखोवन दिलें देव वायट दाखयता आमकां वायटाच्यो करुण्यो करी जाल्यार सोयता आमकां वायट आमच्या जिवितान हाडटा सारकें उना ज्या मनशाक तूं तुज्या जिवितान रावपाक अधिकार दिता तो जावन आसा तुजो धोनी जिविताचो तूं तर स्वत मानताय पळय तोत्म्यांक तुवें तुज्या जिविताचो धोनी केला तुज्या जिवितान सगळें बरेंपण जातलें देवाच्या उतरा प्रमाणें जरी तर हांव वायटाक म्हज्या जिवितान अधिकार दिता सोयतान चलयता म्हजें जिवीत आमी नेणार आसतना देवाच्या उतराची सोजमणी नासतना कोणूय तर वायट केलें आनी तेज्या जिवितान एक थोड्या दिसांनी कितें वायट घडोवन येयलें आमी म्हणटा देवान खास लायली देवान दाखोवन दिलें रॉंग उतरां ही देव आमकां वायट करिना देव आमकां वायट दाखयना कित्याक जेन्ना जेजू पळय तोत्म्यान बोल्लो देवान ताका मागलो स्वर्गार सान जो पावर जेजू बापाचो पावरान तो बोल्लो जेजू सगळें बरें करीत गेलो म्हणटा दुयेंतकारांक म्हणटा पेकोवणी दिली म्हणटा आनी आमी जेन्ना म्हणटा कोणाच्या वायट मनशाच्या जिवितान दुयेंस येयलें देवान खास लायली म्हणटात आमी ही रॉंग उतरां म्हणल्या पासून जाल्यार आमी ही उतरां कॅन्सील करूंक जाय जेजूच्या नांवान कित्याक ही बी आमी आमच्या जिवितान वोंपता आनी जे भाशेचे बी तुमी वोंपता तेच तुमकां पिकावळ मेवतली तुमी जुनान भाताचे बी मारतात भात घालतात शेतान आनी तुमकां गों येता ऊस येता आंबे पणस येता शेतांनी टमाटा येतात घालतात तुमी भात कितें येता भातूच येतलें सो वायट उतरां तर जिवितान म्हज्या हांव वोंपता कितें लुवतलें हांव वायटूच देवाचें उतर म्हज्या जिवितान हांव वोंपता कितें लुवतलें हांव देवाच्या उतरा प्रमाणें जालां अशें केन्ना कोणेन भात घातला आनी गों येयलां हांव नोको Okay, the food is ready? Or I can go till 2? Okay. कितें क्वेश्चन हा आमी मागीर कंटिन्यू करूया हे कितें हा तुमकां प्रश्न विचारात मातशें उलयात न्हू कितें तरी सांगात म्हाका आनीक चान्स मेवतलो उलोवपाक सो आमी पयले खालतिकाय कितें आमच्या जिवितान कशी आसपाक जाय ती सावलू भाशेन खालतिकाय दवरया आमी कोणा भाशेन खालतिकाय दवरतली आमी जेजू भाशेन पूण जेजूची खालतिकाय आमी पळोवंक ना अजून पासून आमी जाणा जेजू कशे भाशेन खालती रावलो तो पयला आमी पळोवंक ना आमी ओके. 2 Philippians
Go KJV. Okay. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, go down, fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Go down. Let not be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Go down. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. या आता आमी हे जे भाशेचें जिवीत पळय हा, सुरवातेक आमी ते वाचलां, हे कोणाचें जिवीत, हे कोणाचें मन जावन आसा? कोण हे जे भाशेन जियेला? जेजू. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, go down, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself, go down, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Go down. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay, go NLT for this. No, from first verse onward. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from his love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing. कोण उलयता हें सगळें? Paul उलयता फिलिपकारां कडेन. Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another. Can we love one another? Even the one who have hurted us very badly, day and night hurting us, all the time hurting us. Loving one another and working together with one mind and purpose. Or one will go one direction, one will go other direction, or in one mind. In one mind and purpose. Go down. Don't be selfish. Don't be selfish. How many times in my life I became selfish, thought about myself? How many times did this happen? कितले पावटी म्हज्या जिवितान हांव जाला स्वार्थी. Very good for the word. Thank you, Jesus. कितले पावटी हांव जाला स्वार्थी, सदांच म्हजेंच चिंतलां. वो आजुनी हांव तसोच जियेता. और हांव रावतां दुसऱ्यान म्हाका पयलीं बरें करूं न्ही, मागीर हांव ताका बरें करतां. केन्ना केन्ना म्हणटा हांव स्वार्थी न्हू, पूण तेणें म्हाका बरें केलां म्हणून हांवें केलां. कितले पावटी आमी म्हणटा हे तुमी वेडिंगाचें आयकलां? काजाराचें ओकेजन फंक्शन्स तुमी केन्ना गेल्यान? तुमी फंक्शनाक गेल्यान? गेल्या. तुमी कितें गिफ्ट घालतात? एनवेलॉप घालतात? एनवेलॉप घालतात न्हू. आतां कितलो अमावंट म्हाका सांगिनाका. गोडेक तेंचें फंक्शन जावच्या पयलें तुमगेर जालेलें 2 म्हयन्या फाटीं. ओके. आतां ती तुमगेर आयलेली आनी तांणी तुमकां एनवेलॉप दिलेलें. आतां एनवेलॉपान तेंच्यांनी तुका आतां कितलो तरी अमावंट घातला. And you are not very happy with that amount. तूं त्या अमावंटाकीन सुबेज घालतली त्या मनशाक? घालतात आमी सुबेज? हे तेणें म्हाका तितलोच घातला, हांव तितलोच घालतां. हांव कित्याक सुबेज घालूंक? आनीक आमचें कांय फंक्शन ना, पोते येतले म्हणपाक. आमच्या घरांत आनीक काजरां उरोंक ना, सगल्यांची जाली, सो इतलेंच पुरो. चिंतलां आमी केन्ना तशें? ना? कोण म्हणटा ना? Let God be true and man be a liar. आमच्या केन्ना असली चिंतना येयल्या?
येयल्या न्हू सोच सांगता इवन म्हाका येयला आनी हांवेंय म्हाज्या मामीक म्हणलां आमच्या आनीक कांय कार्यां उरोंक ना आमचें जालें कांय गरज ना तूं वचना जाल्यारय जाता तूं तें आमकां घातलेलें म्हणून तूं वसोंक बी सोदता आमच्या आनीक कांय ना तेंची 4 जाली तूं 4 पाटी गेली आमची 2च आहा पुरो खरें म्हणलां हें कितें स्वार्थी जिवीत सेल्फीश आमी आमचें चिंत्ता नाका दुसऱ्याचें चिंतूंक नाका आमकां कांय पत्ते येवपाचें ना हितून आमी स्वार्थीपणान जियेता वो उदारपणान जियेता आमी चिंत्ता कोणें म्हाका कितलें केलां पळय तितलेंच करया तेज्या वयर नाका आनीक म्हाका परतून कांय रिटर्न येवपाचें ना सो कित्याक घालया म्हाका केलां तितलेंच हांव दुसऱ्याक करता म्हणचें कितें तूं करीत हांव करतां तूं करिना हांव करिना तुका म्हजो मोग हा हांव तुजो मोग करता तुका म्हजो मोग ना म्हाका तुज्या मोगाचें कांय पडलेलें ना आय हॅव नथींग टू डू विथ यू इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मी आय डोंट रिस्पेक्ट यू इफ यू डोंट केअर फॉर मी एज वेल एज आय डोंट केअर फॉर यू अशें आमचें सेल्फीश जिवीत चलता जेजून म्हणलें तुमी सगळीं पातकी हांव कित्याक मरो तुमच्या बसत चलात जिवीत बदलात मागीर मरता म्हणलें कितें म्हणटा रोमन्स 5:8 Jesus died on the cross even when I was a sinner. हाँ? दिलदार. Oh. सो आमी देख घेवंक जाय जेजूची जियोंक जाय आमच्या जिवितान जेजू भशेन डोंट बी सेल्फिश डोंट ट्राय टू इम्प्रेस अदर्स हाँ हें मातशें बरें लागतलें आमकां आमी कितले पाटी दुसऱ्याक दाखोवपाक आमचें बरेंपण करतात कामार पयल्या तुमी स्पेशली कामाचेर काम केलां तुमी कितले कामाक वेतात थोडी आजुनूय वयता थोडी केन्ना वसोंकूच ना थोडी वयताली रिटायर्ड आं टायमार येयनाहली ऑफिसान काम केलां आनी कोण टायमार येयनाहली तूं टायमार वयतालोय टायमार आनी तुमचो बॉस येता तेन्ना मागीर ती सगळीं सारकी काम बिजी बिजी आनी ही मागीर कोण लेट येता ती फास्ट फास्ट काम करिनाहली म्हणजे आमी आनी पयलीं सान हा डोंट ट्राय टू इम्प्रेस अदर्स when you do something the Lord is watching you even when you work you are not working for others in outside it will look like you are working for somebody but according to the word of God don't even think like that you are working for that boss in reality according to the word of God you are working for Lord आमी म्हणटा केन्ना आमच्या बॉसाचो आमकां राग येता आमी चिंतिना न्हू तेजे लॉस जाल्यार जावनी म्हणटात तो म्हाका बरो कोन्ना तो म्हाजी सॅलरी वाडयना हांव कित्याक हार्ड काम करूं चिंतूंक ना आमी केन्ना तो हें जावन न्ही लॉस जाता जाल्यार why should I care I'm getting my salary no he's not even increasing my salary then why I have to work hard it's not a selfish don't try to impress others जेन्ना दुसरो येता तेन्ना दुसऱ्याक आमी कितले पाटी आतां सकाळीं आमी म्हणलां आमी बरे भशेन न्हेसता बरें सगळें करूंक वयता कोणाक दाखोवपाक दुसऱ्याक आमी दुसऱ्याक इम्प्रेस करूंक जाय काय म्हज्या देवाक हांवें इम्प्रेस करूंक जाय बऱ्या कोरण्यांनी आनी टू बाय बींग ओबिडियंट टू हीज वर्ड कशे भशेन आमी कोणाक इम्प्रेस करूंक जाय लोकांक काय देवाक कितें म्हणटा हिंगा डोंट ट्राय टू इम्प्रेस अदर्स डोंट बी सेल्फिश डोंट ट्राय टू इम्प्रेस अदर्स बी हंबल हंबल म्हणजे कितें हंबल म्हणजे कितें तूं आपूण फाटीं सोरोन दुसऱ्याक फुडें घालताय तूं खालती जिवीत जियेताय हंबल म्हणजे कितें सारकें अशें मेंगूट कशें न्हू तूं कालच्या मनान सान दुसऱ्याचें बरें चिंत्ता तूं गॉड सेंटर्ड आसता तूं देवाक पयलो वयलो जागो दवरता देवाक तुज्या सेंटरान दवरता देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेता तें जावन आसा एक खालती जिवीत म्हणजे कितें सारकें बाबडें कशें रावता तसलें जिवीत न्हू खालती आमकां जायते पाटी दिसता खालतेकायेन जिवप म्हणजे सारकें डावन टू अर्थ रावप सारकें अशें रावप तशें खालतीकाय न्हू खालती काय दिसती पडून येता तुज्या कोरण्यांनी जेन्ना तूं दुसऱ्याचे पयलें चिंत्ता दुसऱ्याक फुडें काडटा तितून दिसोन येता तुजी खालती काय
खालती काय तूं सारकें अशें रावता आमी म्हणटा न्हू कितलें खालती पळय तें कांय सुबेस उलयना सारकें लो उलयता सुबेस आवाज ना ती खालती काय आमकां खबर ना भितर कितें चलता पूण देव जाणा कितें चलता तें भितर आमी म्हणटलीं न्हू उगी बसता बाबडी कोण आहा उगी बसपी देव पळयता काळीज पळयता हांव नको कोण उगी बसता तांकां येता ओके डोंट बी सेल्फिश don't try to impress others be humble thinking of others as better than yourself go MP for third verse do nothing from selfishness or empty conceit through factional motives or strife but with an attitude of humility being neither arrogant nor self-righteous म्हणजे कितें आता आमचे जे रायचसनेस आसा ते कोणाचे आपले ते खरे आपणाचेच चिंतप हे फारिसे आसले ते कशे आसले आपल्याचे ते आसले सेल्फ रायचस येस रिगार्ड अदर्स एज मोर इम्पॉर्टंट देन युअर सेल्फ दुसऱ्यांचे पयले चिंतप मोज्याकीन पयले दुसऱ्यांचे पयले चिंतप गो बॅक टू KJV ओनली गो डाउन let this mind be in you which was also in Christ ये मन कोणाचे जावन असले ये भाशेन जे जीवित पळय हा जे आमी पळयला खालतीकायेचे ह्युमिलिटीचे हंबलनेसाचे जे काळीज आमी पळयला खालतीकायेचे दुसऱ्याक फुडें पयलें घालपाचे जे जीवित आमी पळयला हे सगळे मन कोणाचे आमी म्हणटा न्हू आमकां क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां आयकूंक ना तुमी आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट हे सगळे हे भाशेचे खालतीकायेचे दुसऱ्याचे पयलें चिंतपाचें दुसऱ्याक पयलो वयलो जागो दिवपाचें देवाक पयलो वयलो जागो दिवपाचें हे सगळे मन जावन आसा कोणाचे जेजू क्रिस्ताचे आनी आमचें मन जावंक जाय आतां ह्या मना भाशेन तयार आसा आमी सगळीं चिंतून म्हणात जाय तें गिव अप करचें पडटलें संवसारी वस्तू सोडून दिवंक जाय पूण जितलें तूं उतर फिडींग करूंक लागतलें तितलें तें ऑटोमॅटिकली तें फ्लश आवट जाता आमकां चिंतपाची पासून गरज ना एक वेसन पळय कोणाक आसता त्या मनशाक चिंतपाची गरज ना कसो हांव ह्या वेसनांच्यान भायर सरतलो तें तुमी टेन्शन काडीत नाकात जे भाशेन तुमी देवाचें उतर भितर घेत रावतलीं ते भाशेन जें पळय कितें वायट आहा तें ऑटोमॅटिकली तुमच्या जिवितांतल्यान भायर वयतलें पूण हांव तर म्हज्या वायटाचेर चड फोकस घालतां पूण देवाच्या उतराचेर तर घालिना म्हजो फोकस खंय आहा आय एम कॉन्शियस अबाउट माय एडिक्शन आय एम कॉन्शियस about my behavior but when I shift my focus and I become God conscious I become Jesus conscious I would not even realize when the bad habits are leaving me praise the Lord hallelujah so look not every man on his own things but every man also on the things of others let this mind be in you which was also in Christ who being in the form of God who was in the form of God Jesus was in the form of God, who being in the form of God, thought it not robbery to the equal with God. Go down. But made himself of no reputation. Go NLT only for this. We'll see what it says. No, next. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave. स्लेव म्हणजे आमकां एक चाकोर कसो स्लेव इज नॉट चाकोर स्लेव इज चाकोर स्लेव म्हणजे आनी सर्वंट म्हणजे स्लेव म्हणजे सारको एक स्लेव इज गुलाम दॅट्स व्हॉट आय एम वंडरिंग सर्वंट इज चाकोर स्लेव म्हणजे एक गुलाम कसो हांगा कितें म्हणटा ही टूक अ पोजिशन ऑफ अ स्लेव अँड वॉज बॉर्न एज अ ह्युमन बीइंग when he appeared in human form he go down he humbled himself in obedience to God yeah humbleness when you show your obedience towards God you become a humble person I cannot be in pride I cannot think of myself I cannot keep myself in the center and I can say I am obedient to the word of God if you are obedient to the word of God you will be a humble person you will think about others first you live a life of a humility so smata tumka and obedient to God and died a criminal's
death on a cross. And who was these criminals? He died a death of criminal. But in reality, who was the criminals? We were the criminals. See the word, what it is given? Jesus died a death of criminal's death on the cross. We were the criminal. We were slave to sin. We were living a sinful life. We were in that sin nature. आमचे जीवित बांदून आसले पातकाच्या सोयंबाक. आणि आमी त्या पातका सोयंबाक लागून जे भाशेन आमी पातक करी आमी जावन आसली एक किरमिदोर कशी समजता. आणि ते मरून तो खुर्सार मेलो आयज तुका आनी म्हाका लागून. आज हे जेजूची खबर तर आमकां आमच्या जिवितान भितर रिगोन आहा, काळजान मोनान आमच्या जिवितान रिगोन आहा. आनी आमच्या जिवितान राग उरोंक जाता. आनी म्हज्या जिवितान म्हज्यान जेजूक सायडीक काडून म्हाका पयलो वयलो जागो दिवंक जाता. आयज जे जिवीत हांव जियेता हे फुक्याचे देणे जे जेजून म्हाका दिला आपल्या मरणा उद्देशी. आनी जे किरमिदोराचे मरण तो मेलो आयज तुका आनी म्हाका लागून. नियाळ आसूंक जाय कित्याचो? म्हाका कोण कितें म्हणटा, म्हाका कोण दुखयता, म्हाका कोण त्रास दिता, कोण म्हजे वाटेक येता, हांव कांयच करिना, तींच येता म्हजे वाटेक. ताचेर म्हजो नियाळ आसूंक जाय. त्या जेजूच्या मरणाचेर म्हजो नियाळ आसूंक जाय. जेजूच्या खुर्साचेर म्हजो नियाळ आसूंक जाय. समजता? आर्गां जेजूक आतां गो डावन. Therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. That's why we say God raised the humble. देव खालती मनशाक उबारता. जेन्ना जेजू खालतो रावलो देवाच्या उतराक, आता तो खंय आसा? God raised him, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other name. Now Jesus' name is above all names. Did God raise him? Yes. And the reason is, he was obedient to the word of God. He lived a humble life. And through his obedience, we received a new life. And the life which I now live, I live in Christ Jesus. And that is my identity. आयज माझी वळख म्हज्या करण्या उद्देशी ना. आयज म्हजी वळख आसा जेजू सवे, जेजून जे कितें केलां पळय त्या उद्देशी. सस्मले, थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. ओके, दोळे बंद करात. आयज आमी शिकल्या, दोळे बंदूच दवरा, फकत आयकात आनी नियाळ करा तुमच्या जिविताचो. आयज इतलीं वर्सां आमी जिवीत जियेलीं. संवसारान आमकां जायत्यो नॉलेज दिल्या, जायती सोजमणी दिल्या, जायती आमकां गिन्यान दिलां संवसारीच्या जाणवाये प्रमाणे. पूण आयज देवाचें उतर आमकां शिकयता, जेजू आमच्या पासत, आमच्या सुटके पासत, आमचे सोडवणे पासत जेजू कितलो खालतो जालो ते खुर्सार, ते किरमिदोराचें मरण मरपाक. आयज जेजूक त्या खुर्सार विंगळो केलो, खाट्यांचो मुकूट ताच्या माथ्यार घातलो, खिळ्यांनी ताचे हात पांय खिळायले, भालो ताच्या कुशीक तोपलो. हे सगळे कोश ताणें आयज सोंसले. दोळे बंद करात, तुका आनी म्हाका लागून. आयज आमी हो नियाळ कोत्ता. देवान जेजून जे भाशेन एक खालतेकायेचें जिवीत जिवन आयज आमकां नवें जिवीत दिलां. आयज ही घडी वो वेळ तुमी जण एकली तुमच्या फाटल्या जिविताचेर नदर मारात आनी पळयात तुमी खंयच्या सुवातीचेर आयज जेजू, खंयच्या सुवातीचेर आयज जेजू तुमचे कडेन उलयता, ज्या सुवातीचेर तुमी आयज निचो करूंक जाय. आयच्यान म्हजें जिवीत जावन आसा हें जेजूचें जिवीत उतरा प्रमाणे. आनी खंय तुमच्या जिवितान जें करेक्शन जाय, आयज पवित्र आत्म्याची सोकोत तुमी उलो मारा पवित्र आत्म्याक आनी तो तुमकां दाखयता. तुमच्या दोळ्या मुखार आतां तुमकां दिसती पडटा की तुमी खंयच्या सुवातीचेर चुकले आनी आयज जेजूची गोठाय, जेजूच्या उतरान जेजू तुका दाखयता, जेजून तुजो कितलो मोग केला पळय तो. देवाचें काळीज आमच्या मोगा पासत उक्तें जालें. ज्या देवाची आमकां भिरांत आसलेली, आयज देव आपणाचो मोग आमकां दाखयता.
कोणा उद्देशी? जेजू उद्देशी. जेजूच्या मरणा उद्देशी आयज आमी बापाचो मोग अणभवता. आख्या जिवीतभर देवाक भियोन आमी काडले, पूण आयज जेजू उद्देशी आयज आमी देवाचो बापाचो मोग आमी पळयता. कोणूच तुमच्या जिवितान तुमकां दिसता तुमी बोगसणे दिवंक जाय, ह्या वेळार देव तुमकां पळयत वचण्या उद्देशी जेजू तुमकां गोठाय दिता, तुमकां सोकोत दिता, त्या मनशाक सारके सासणाच्या सासणाक तुमच्या जिवितान तुमी बोगशिता आनी जेजूच्या मोगा उद्देशी तुमी आयज देवाच्या कुरपेन भरता त्या मनशाक बोगसुपाक आनी ताजो मोग करपाक. आयच्या निच्यो घेयात. देवाक तुमच्या जिवितान सगल्यान पयलो वयलो जागो. जिवितान कितेंय घडोवंक, वायट येवं, बरें येवं, ट्रायल्स येवं, ट्रिब्युलेशन येवं, एक तुमी जाणा जायात देवाच्या उतरा प्रमाणे की सगल्या कश्टांच्या वेळार, सगल्या आकांताच्या वेळार देव तुमच्या सांगाता आसा. देवाचो ओत्मो, बापाचो ओत्मो तुमच्या भितर वस्ती करता. आयज आमची जी उतरां आमी आमच्या काळजांतल्यान भायर काडटा ही जावन आसात देवाची उतरां. एक घडीभर जेजूचेर नदर मारा. खुर्सार जेजूक पळयात. कशे भाशेन तो कश्टवता, कशे भाशेन तो उमकळटा आयज तुका आनी म्हाका लागून. आयज आमकां एक एकल्याक देवान ह्या सुवातीचेर एकठांय केल्या. आमकां आमच्या नांवान हांगासर आपोवन ह्या सुवातीचेर बसयल्यां ताचें सोत उगडापें करपाक. आनी आयज ताचें सोत ताणें उगडापें केलां. तुमच्या काळजाचे दारवटे तुमी ताच्या उतराक उक्ते करात आनी तुमी देवाच्या उतराक ताच्या उतराक खालती जायात. आनी ही जावन आसा बापाची खोशी की आमी देवाच्या उतराक खालती आसची. द विल ऑफ गॉड इज ही वॉन्ट अस टू बी ओबिडियंट टू हीज वर्ड. ही इज टचिंग युअर हार्ट. He is listening to you. He loved you and he proved his love through Jesus for you. Thank you, Jesus, for your love, for your mercy, for your compassion for us, O Lord. Thank you for forgiving us. Thank you for giving your grace, your power to forgive even others who is against us. Thank you, Lord, for changing my heart. Thank you, Lord, for renewing my mind through your word. Thank you, Holy Spirit, for convicting me to believe the word of God, the truth of God, which is setting me free right now. And I believe that we are completely set free in the name of Jesus. Every bondages are broken. We are set free. We are delivered. We are healed. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.